मोगाच्या भाऊ भयणीनो, पयल्यान पयलें रेतीरेक आयल्या तुमकां समेस्तांक देव बरो सकाळ हांव मागतां. तुमचे पोरा राटावळी कुशीक दवरनो. आयच्या दिसा सोनवारा दिसा हो अर्द दीस जेजू सांगाता कोर्सूंक हांगासर तुमी आयल्यात आनी येता आसतना व्हडा बावडतान तुमी आयल्यात. तुमची तेसावां घेवन, तुमचे मागणी घेवन, तुमचे विनवणी घेवन हांगासर तुमी आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, बावडतान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें केद्दाळाय खाली हातांनी पाटी धाडूंक ना. वस्त तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागेल्लें सक्कळ दिलें. त्याच बावडतान हांगासर तुमी आयल्यात. खंडी जावन जेजू तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाच्या सानांचेर, तुमच्या तेसावांचेर आपले आशिर्वाद घालतलो आनी तुमकां हांगा तावन खंडी जावन खाली हातांनी पाटी धाडिना. येंत जावन आसा आमचें मागणें आनी रेतीरेक आयला तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर ही रेतीर चलोवन व्हरूंक आमचे मदें आसात मानादेक बाप बॉनिफास पिंटो मुडबेळ्ळ्याच्या मायनर सेमिनरीचे अत्मीक डिरेक्टर जावन आसात. हांगासर ही रेतीर चलोवन व्हरूंक व्हडा मोगान आयल्यात. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवें हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमचे भाऊ जॉन डिसोजा. हर एका सोनवारा दीस फेरार तावन ते येतात आनी अर्गांव स्तुती चलोवन व्हरून वजंत्रां वाजोवन गितां गावून आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवीं हांव स्वागत म्हणटा. हे रेतीर टॅलिकास्ट करतात डिवायन वर्ड, तांकांय स्वागत म्हणटा. मोगाच्या न्हू आयच्या दिसा तुमकां हांव बरें मागतां. देव बरें करूं. तुमकां कुमसार जावंक आसा न्हू आमचो मेस्तां तुमी स्वागत केल्ल्याक तुमकां बरो दीस हांव मागता, बरी भलायकी आमी मागता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. भाव भयणो, हांवें आनी तुमी ह्या वर्सा मेळचें पयले बटी. तुमकां तो मेस्तांक बागी नवें वर्स हांव मागता. देव बरें करूं. तुमकां मेस्तांक हें वर्स भलायकेचें जावन दी, शांतीचें जावन दी तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक बरेंपणाचें जावन दी. तुमी हातीन घेतलीं सगळीं योजना, तुमचीं स्वप्नां सगळीं ह्या वर्सांत जारी जावन दिवन मागता. भाव भयणीनो, ह्या नव्या वर्साच्या पयल्या हप्त्यांत म्हणल्यार बरें हांगासर आमी आसां. देवान आमकां नवो दीस दिला. नव्या वर्सा बराबर नवो दीस आमकां दिला. देवाक आमी अर्गां दिवया. ह्या वर्साचो उजवाड पळोवचें भाग आमकां ताणें दिला. देवाक आमी हसुया, देवाक आमी अर्गां दिवया. कीर्तन 118 118 वाक्य 24 118 वर्स 24 कितें म्हणटा? सर्वेस्परान घडलोलो दीस वो संतोशान आनी आनंदान तो संभ्रमुया. आयचो दीस आमकां सर्वेस्परान दिला, तेका संतोश पावया आमी आनी आनंदान तो आचरण करया, संभ्रमुया. ह्या दिसाचो उजवाड पळोवचें भाग ताणें आमकां दिला. ताचे महिमे पासून तो वावरूं ताणें आतां आमकां आपयलां. आनी किर्तन 90 वाक्या 14 म्हणटा, किर्तन 90 वर्स 14 आमकां म्हणटा, सकाळीं तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर. सकाळीं आमकां तुज्या मोगान दादोशी कर आनी आमची जिणीभर आनंदान आमी तुका गितां गायता. पळया, परतून गितां गायता, स्तुती करता, उल्हासिता, अर्गां दिता. पळया, सकाळीं बडें देवाची स्तुती करचें आमचें भाग. तर भाव भयणो, ह्या रेत्रेक आयले आमी सर्वां पयल्यान पयलें सोम्याची स्तुती करया. दीस उदेला सुरेस्परान आमकां दिवचो न्ही. दीस उदेला म्हणलें गीत आसा, तें गीत गावन सोम्याची आमी स्तुती करया. हें नवें वर्स, नवो दीस, नवी घडी आमकां फावो केल्ल्या खातीर ताची आमी वाखाणणी करया. पान संको तुमच्या सोम्याची स्तुती करया बुकांत 21 ताळयो भेटून जाय, बऱ्यो ताळयो भेटून ती करया. दीस उदेला सोडगोन दिवचो दीस उदेला.
지수 아이라 지수 아이라 솔본다 지수 아이라 디수데라 디수데라 솔본딩 소디수데라 जेजू आयला 지수 아이라 지수 아이라 솔본다 지수 아이라 तो बऱ्या 할렐루야 아멘 할렐루야 संतोषान 할렐루야 아멘 할렐루야 देवानं कधीच भाव केला संतोष 할렐루야 पावया 아멘 दादोस पावया देवानं उपकारांक अर्घां दिवया 기가야 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 기가야 아멘 할렐루야 नातालां बेस्ताचो संभ्रमणी की आमच्या कानांनी गाजोवन ताचा जेजू सोडवून जावन आयला सांगाता उजवाड हाडून आयला जेजू जल्मल्या वेळार उजवाड तो फांकलो गोवळ्यांनी तो उजवाड पळयलो तोच जेजू सोडवंदार जल्माला आमकां संतोषान आयला उजवाड आयला संवसाराचो उजवाड आयला उस्वाड आयला उस्वाड आयला संसाराचो उस्वाड आयला तकडा जिसू आयला जिसू आयला सोडवोंदर जिसू आयला परत्यान उजवाड आयला उस्वाड आयला संसाराचो उस्वाड आयला येसू आमचो सोडवंदार. जिसू आयला जिसू आयला सोडवोंदर जिसू आयला संतोषान हालेलुया Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. गीत गाऊया Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. गीत गाऊया Amen, Alleluia. जेजू आयला मात्र न्ही जेजू ते देव मनीस जाला देव तूं मोगतो देव जावन असो मोग म्हणटा सांजू हांव आनी जेजू देवाच्या मोगा बापाचो गुर्तू तो देवाचो एकलोच पूत तो जेजू आयला मोग हाडून आयला आमच्या काळजांनी दादोश मापण तो वचूंक आयला गावया मोग आयला मोगायला मोगायला सर्गीचो मोगायला जिसू आयला जिसू आयला सोडवोंदर जिसू आयला मोगायला मोगायला सर्गीचो मोगायला जिसू आयला जिसू आयला सोडवोंदर जिसू आयला संतोषान आमी गायता Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. गीत गाऊया Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. गीत गाऊया Amen, Alleluia. देव मनीस जाला जेजू आमच्या मध्ये सोडूनदार जावन आयला उजवाड जावन आयला मोग जावन आयला ताका कितें करया आमी त्या मोगाक त्या उजवाडाक आमी वंदन करया ताची स्तुती करया ताका महिमा गावया तेका राया बरी त्या गोवळ्या बरी संतोषान उडकणा मारन दादोशी जावन वंदन जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू गावया वंदन जिसू सगळा वंदन जिसू वंदन तुका सोम्या जिसू वै जेजू वंदन तुका जिसू ओगळप जिसू ओगळप तुका सोम्या जिसू स्तुती जेजू. स्तुती जिसू स्तुती जिसू स्तुती तुका सोम्या जिसू महिमा जिसू महिमा जिसू महिमा तुका सोम्या जिसू संतोषान Alleluia,
Hallelujah. पडल्यान Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. गीत गाया. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. गीत गाया. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. तुम्हें स्तुति करिया सजीवों का मरिया ताने के लिए स्वरूप कारण का हर कन्या हालेलुया 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 praise the Lord adore the Lord bless the Lord glorify the Lord हालेलुया 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 जिसु तुका आराधना जिसु तुका आराधना जिसु तुका उगला वंदन तुका स्तुति तुका महिमा देवा हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. 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 Arkan Jesu. Arkan. Oglab Jesu. Vandan Jesu. Stuti Jesu. Arkan Bapa. Aradan Bapa. Oglab Bapa. Arkan Povitra Atmya. Aradan Povitra Atmya. Stuti Povitra Atmya. Triyaka Deva. Triyaka Deva. Deva Bapa. Deva Puta. देवा पवित्र आत्म्या आम्ही तुका आराधन करता आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका महिमा दिता ऐसो दीस तुवें आमकां भव केलाय नवे वर्स तुवें आमकां वर्तें देणें जावन आमकां दिलाय अर्गां तुका आराधन तुका उगलाप तुका वंदन तुका आयच्या दिसा सुटसुडायेन बऱ्या भलायकेन तुवें आमकां उटशें केलाय संतोष आमकां दिलाय उजवाड आमकां दिलाय धैर्य आमकां दिलाय बळ आमकां दिलाय सकत आमकां दिलाय अर्गां तुका आराधन तुका उगलाप तुका वंदन तुका स्तुती तुका महिमा तुका हालेलुया 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 बाबा मिनीनो परत तुमकां स्वागत ह्या देव मंदिराक दोन पारपर्यंत आमकां वेळ आमी करसुया देवाचें वतर आमी आयकुया सोम्याची आमी स्तुती करया दादोशी जावया आजकाल मनशांक वेळ ना पूण तुमी म्हळां आमकां वेळ आसा तुमकां राटावळी आसली आसतली त्यो राटावळी देगेर दवरून तुमी आयल्यात खंडीजान पाद्र्यावण आमकां सांगलें बरी फाटी वेताना दादोश आमी व्हरतेले हांव काळजांत मनांत आत्म्यान पवित्र आत्म्यान भरलेलीं मनशां आमी क्रिस्तांवां पवित्र आत्म्यान भरलेलीं मनशां आमी पवित्र पुस्तकांत आमकां जाय पुरते दाखले आसात पवित्र आत्म्यान भरलेले दाखल्याक स्नानी जुवांचो बापूय कोण स्नानी जुवांचो बापूय कोण जाकारी पवित्र आत्म्यान भरलो आनी ओटल्यान ताणें देवाची स्तुती कर म्हळें सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव लुकान बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 1 वाक्या 7 आनी 8 तावन 70 आनी 9 तुमच्या घरा वेळ मेळटाना वाचा लुकान बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 1 वाक्या 7 आनी 8 तावन 70 आनी 9 68 to 79 उपरांत मोरी माय देवाच्या पुताची आवय ती जाता म्हणली भोव ती खबर आयकली तिणें पवित्र आत्म्यावरती गर्भेस जातेली म्हणून आयकलें तिणें तिच्या तोंडांतान आयलें वर्तें एक स्तुती गायन देवाची स्तुती तिणें गावन म्हळें म्हजो जीव सोम्याची ओडवीक घाता त्यात लुकान बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 1 वाक्या 40 आनी 50 आनी 5 46 to 55 एलिझाबेथ जकारीची पत्नी स्नानी जुवांची आवय ती पवित्र आत्म्यान भरली आनी तिने मोरयेची स्तुती करून म्हळें ती म्हणाली स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू लुकान बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 1 वाक्या 40 आनी 2 आनी सांगता जेजू पवित्र टेंपलांत भेटयत आसतना थंय सिमियोन प्रवादी आसलो तोय थंय आयलो ताणें पवित्र आत्म्यान भरून
जेजू बाळका आपल्या हातान घेतलो आणि बाळका जेजूची स्तुती केली आणि देवाची स्तुती करताना देवाची स्तुती करताना गायन केलें. बाबा भयणो हांगासर आमी इतलें जाणां आसा पवित्रत्म्यान बरोवन आमी हांगा आयल्या. त्या पवित्रत्म्यान सक्तेन आज आमी स्तुती करूंक आसा, देवाक अर्गां दिवंक आसा, मागणें करूंक आसा, सोम्याचें आराधन करूंक आसा, देवाचें उतर आयकूंक आसा. तर आमी मागया तो पवित्रत्म आमचेर आसा, तो आमचेर आसा म्हणून आमी भोगया, ताचो सांगात आमी भोगया, त्या पवित्रत्म अनुभव आमी करुया आनी गावया गीत पवित्र आत्मारा वरावा. पवित्र आत्मा वराव म्हणलें गीत आसा. पवित्रत्म्या देण्या पवित्रत्म्या तूं म्हणजे तें आसाय, तुजी आजरपण म्हाका भोगूंक उमो कर, तुजी देणी म्हजे भितर आसात म्हणलें भोगूंक उमो कर, तुजी जाणवाई, तुजी बुदवंतकाय, तुजें समजोनी भिरांत सगळी म्हाका दी, तुज्या 7 देण्यानी म्हाका भर आनी 12 फळांनी म्हजी जीण परजळीत कर म्हणून मागया. पवित्र आत्मारो वारवा कारण सो ओ देवा म्हणलें गीत आमी गावया. सकळ आमी उबे रावया. पवित्रत्म्याक आमचेर येवंक आमी मागया. देवाच्या पवित्रत्म्या म्हजेर देवणी ये म्हणून पवित्रत्म्या सकत आमचेर आमी मागया. कोणाच्या हातान बुकणात दोनी हात उस्तारून धरा. कोणाच्या हातान बूक आसा एका हातान बूक धरा, एका हात उस्तारून धरा. पवित्रत्मा आमचे तें देवणी येवन दिवन आमी मागया. मुखलीं सर वरां त्या पवित्रत्म्याच्या हातान आमी समर्पण दिवया. पांच संको 148 148 148 ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವಾ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಬರ್ತ್ಯಾನ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವಾ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ತುಜಂದೇನೆ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು, ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು, ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವಾ. येसू मिया तुझ्या देण्याक आमकां दी. उणिसी ओ देवा, देवा ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. पवित्रत्म्या तुझ्या देण्याने बर पवित्रत्म्या, तुझ्या सत्य नमका बर पवित्रत्म्या. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ. ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ. ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು. ಚೈತನ್ಯ
ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು सगळं दोन्ही हात वर करा पवित्रात्मर दोळे पूर्ण पूज मग सकत मागया करुणिसी सत्य नमका बरं तुझ्या बोळा नमका बरं ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು सत्य नमका बरं ಅನುರೈಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ पवित्र आत्माला वरावा ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ 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 तुमची जाप ये पवित्रत्म्या आमचेर देवणी हे पवित्रात्म्या आमचेर देवणी देवाच्या पवित्रत्म्या हे पवित्रात्म्या आमचेर देवणी सत्यनभरच्या पवित्रत्म्या हे पवित्रात्म्या आमचेर देवणी उजवाडांवरच्या पवित्रत्म्या हे पवित्रात्म्या आमचेर देवणी अवस्थांवरच्या पवित्रत्म्या हे पवित्रात्म्या आमचेर सतांवरच्या देवणी पवित्रत्म्या हे पवित्रात्म्या आमचेर जानवायांवरच्या देवणी पवित्रत्म्या हे पवित्रात्म्या आमचेर गिन्यानांवरच्या देवणी पवित्रत्म्या हे पवित्रात्म्या आमचेर देवणी देवबिरांवरच्या पवित्रत्म्या हे पवित्रात्म्या आमचेर पूर्वशांवरच्या देवणी पवित्रत्म्या हे पवित्रात्म्या नव्या आमचेर देवणी सत्तेवरच्या पवित्रत्म्या हे पवित्रात्म्या आमचेर देवणी शांतीवरच्या पवित्रत्म्या हे पवित्रात्म्या आमचेर देवणी समाधानावरच्या पवित्रत्म्या हे पवित्रात्म्या आमचेर देवणी सोसणीकायांवरच्या पवित्रत्म्या हे पवित्रात्म्या बऱ्या आमचेर देवणी भलायकेंवरच्या हे पवित्रत्म्या पवित्रात्म्या आमचेर देवणी आमच्या ते बाळांच्या पवित्रत्म्या हे पवित्रात्म्या आमचेर मरियेच्या देवणी आईल्या पवित्रत्म्या हे पवित्रात्म्या आमचेर सिमियोनच्या देवणी आईल्या पवित्रत्म्या हे पवित्रात्म्या आमचेर जाकारीच्या देवणी आईल्या पवित्रत्म्या हे पवित्रात्म्या आमचेर एलिझाबेथच्या आईल्या देवणी पवित्रत्म्या हे पवित्रात्म्या आमचेर स्तेफानाच्या देवणी आईल्या पवित्रत्म्या हे पवित्रात्म्या आमचेर पाऊला देवणी विणलेल्या पवित्रत्म्या हे पवित्रात्म्या आमचेर अपोस्तला देवणी विणलेल्या पवित्रत्म्या हे पवित्रात्म्या आमचेर मार्तिरा देवणी विणलेल्या पवित्रत्म्या हे पवित्रात्म्या म्हाका आमचेर क्रिस्तांव देवणी केल्ल्या पवित्रत्म्या हे पवित्रात्म्या आमचेर देवणी हालेलुया 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 ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bless the Lord, glorify the Lord. Jesus, आम्ही तुझा माफ करता. येशू आम्ही तुका अर्घ देता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळा आमचे कष्ट आमची भलायकी आमची पिडा तुझ्या पायांतळा दवरता पळयतात आनी गायता गळे दांपून भक्तीपणान सोमी उलो मारया सोमी आमचो ताळो आयकता आमकां बेताव दिता आमकां गुण करता आमचे कष्ट पयस करता आमचे पिडा पयस करता सोमी सकत आमी बघया हे पवित्र आत्म्या तुझ्या सत्यान आमकां भर तुझ्या बोळान आमकां भर दोन्ही
आतां आमच्या काळजा कडेन धरया दोळे दंपा हांवें शिकयल्लें मागणें म्हणा सर्गींच्या बापा सर्गींच्या बापा जेजू आमच्या मोगाळा जिसू आमच्या पवित्र आमच्या पवित्र करणारा पवित्र करणारा त्रिएका देवा त्रिएका तुका देवा जावं आराधन नमान तुका आराधना जावं होगळाप आराधन ओगळा तुका जावं स्तुती जावं स्तुती तुका जावं महिमा महिमा. या घडये या घडये तुझी स्तुती करचें भाग करचे भाग आमकां दिल्ल्या खातीर आमकां दिल्ल्या आमी खातीर तुका अर्गां दिता तुका अर्घ तुका दिता आराधन करता आराधन तुका करता होगळाप दिता तुका होगळाप तुजी दिता. महिमा गायता तुजी महिमा गायता. तूं देव आमचो तूं देव आमचो. आशिर्वादांचे मूळ आशीर्वादाचे मूळ बेसावांची सकत बेसावांची सकत. तुझ्या पुता जेजू मरीपात तुझ्या पुता जिसू आमचेर आमचे तुझी कृपा तुझी कृपा तुझी बेसावां तुझी बेसावां ओत ओत. पवित्र आत्म्याच्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत एकवटांत आमकां सांबाळ सांबाळ. आमचे कश्ट कश्ट तुझ्या पांयां तळा दवरता तुझ्या पांयां आमची तळा दवरता. बेजाराई आमची बेजाराई. आमचे एकसुरपण आमचे एकसुरपण. आमचे दुःख आमचे दुःख. आमचे रीण आमची रीण. आमची करंदाय आमची करंदाय. आमची अशांती आमची अशांती. सगळे सगळे तुझ्या पांयां तळा तुझ्या पांयां आमी तळा. समर्पिता आमी समर्पिता. त्रिएका देवा त्रिएका देवा. देवा त्रिएका तुका देवा. जावं आराधन तुका जावं आराधन. तुका जावं होगळाप तुका जावं होगळाप. तुका जावं वंदन तुका जावं वंदन. तुका जावं स्तुती तुका जावं स्तुती. तुका जावं वंदन तुका जावं तूं म्हजें खडप तूं म्हजें खडप. तूं म्हजें बुरूज म्हजें बुरूज. तूं म्हजी सकत तुझी सकत. तूं म्हजें सर्वस्व तुझें सर्वस्व. तूं म्हजी आस्त तूं म्हगेली तूं आस्त. म्हजी वस्त तूं म्हजी वस्त. अर्गां तुका अर्गां तुका. होगळाप तुका होगळाप तुका. वंदन तुका वंदन तुका. स्तुती तुका स्तुती तुका अशी आं बाबा भयणीनो परत संतोश पावया आमी मागणें करची मनशां पळया आम्हा कितलें बरें मागणें करूंक येता हें मागणें हांगा मात्र न्ही हांगा कित्याक करचें म्हळ्यार तुमी घरा वचून करीचे बूक नासतना मागणें करूंक थोड्या फावटी शिकचे स्पॉन्टेनियस म्हणटा आमी न्ही गे स्पॉन्टेनियस आमच्या उतरांनी सुम्याचेर अर्गां दिवया स्तुती करया होगळाप दिवया मस्त फुडें मागणें कर म्हणटा वयच गेलें पळयता हांव सुम्याक आराधन करचें बापाक पुताक पयत आत्म्याक आराधन करचें अर्गां दिवची स्तुती कर इंत उतरां वापरा परत्या परतां तुमी आवय बापी मागणें करतना भुरगीं शिकतात आप इंत कदाळ मागणें करूंक येना बूक काण घेया थोड्या फावटी बूक दांपून धरा आनी तेंत मागणें तोंडांत म्हणा तोंडांत उसारा तेंय मागणें करूंक येना जाकारेचें स्तुती गायन काडा लुकासो वांजेल अध्याय 1 मोरयेचें स्तुती गायन काडा मोरये लुकासो वांजेल 1 किर्तनां काडा कितलीं किर्तनां कितलीं किर्तनां आहात 150 दिसाक एक किर्तन गायल्यार 150 दिसा आमकां गावंक 150 किर्तनां आसात एका दिसा एक किर्तन काडल्यार पुरो सकाळच वाचल्यार आमकां मागणें करूंक येता किर्तनांत एक मागणें स्तुती गायन ते एक मागणें कंतार ते एक मागणें गीत ते एक मागणें आतां म्हाका गितां मस्त बाय पाडतात ती करतना आमी सुम्याची स्तुती करता आनी आमची भलायकी समाधान आजकाल मनशांक टेन्शन चड चिंतें चड तें चिंतूंक अवकाश मेळटाना चिंतया टेन्शन चिंतना एक किर्तन काड बरें करना वास मोरयेचें स्तुती गायन काड जाकाराचें स्तुती गायन काड वास तुजें टेन्शन अर्द्याक अर्दें उणें जाता तृप्ती भोगता कोण देवाची स्तुती गायन करतात तांकां पिडा उणी स्तुती गायन करतना देवाच्या बेसांव तुजे भितर भोगता देवाची कृपा भितर वाळटा पवित्र तुजे भितर काम करता कोण स्तुती गायन करिनात टेन्शन चड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कित्याक प्रेज द लॉर्ड टेन्शन चड जावंक न्ही टेन्शन उणें जावंक बरें करना गितां गायनां करूंक देवाक आमी अर्गां वगलाप दिवंक फावो पळया सांग पावलान कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 4 चॅप्टर 4 वर्स 7 कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 आमकां कितें म्हणटा कोण वाचता कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 म्हणटा तुजे कडेन तुवें घेनातलेलें तुजेंच म्हणलें कितें आसा आमच्या कितें आसल्यार तें कोणें दिल्लें आमकां देवान दिल्लें देखून एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 1 वाक्य 3 लेटर टू द एफिजियन्स चॅप्टर 1 वर्स 3 म्हणटा सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून देवान आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत म्हणा सर्गींची
सर्देनी आमचेर वतून देवान आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. देवान म्हाका आशिर्वादांनी भरलां. पळय गे परत म्हणा, देवान म्हाका ताच्या आशिर्वादांनी भरलां. पळय गे आज घरा वचून 100 फुटाचो बूक काण घेया, खाली पेन काण घे आनी बरया देवान बरयलें दिल्लीं आशिर्वादां कितलीं म्हणून. 100 फूट बरय 100 फुटां तुमी जल्मल्या दिसा आतां जल्मले चड आसना ताचे उपरांत आज पर्यंत जाल्लें बरो कितलें फुटां जाय सांगा नाका, तुमी लेख करा आनी बरया. देखून आमी जाकोबान बरयल्या पत्र अध्याय 1 वाक्य 17, जाकोबान बरयलें पत्र अध्याय 1 वाक्य 17 म्हणटा, हरी एक उत्तम दान आनी हरी एक संपूर्ण देरें सर्गींतावन देवोन येता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हरी एक संपूर्ण देणे सर्गींतावन देवोन येता. हरी एक उत्तम दान आनी हरी एक संपूर्ण देणे सर्गींतावन देवोन येता. त्या देवान आमकां कितलीं आशिर्वादां दिल्यांत, कितलीं बेसांवां दिल्यांत, कितलें बरेंपण केलां. आमकां जिवीत दिलां, जीव आमकां दिला, मनशा जीव आमकां दिला, मनशाचें रूप आमकां दिलां, मनशाचें सारकें आमकां दिलां. आमी मनीस संतोश पावोवचे. आमकां जाणवाय आसा, आमकां समजून आसा, आमकां बुदवंतकाय आसा, आमी बरें करता, आमी बरें पळयता, आमकां उलोवंक कळटा, आमकां एक्सप्रेशन आसा, आमकां बोगणां आसात, आमकां राग येता, आमकां मोग येता, आमकां दादोश जाता, आमी संतोश जाता, आमकां पळय आमकां बोगणां आसात. वी एक्सप्रेस इट. आमी उलयता, आमी सांगता, आमी हेरांनी केल्लें बरें बरें पळयता, शाबासकी पाठयता, पाट तापडता, बरें जालें म्हणटा पळया. हें आमचें मनशा सैम. थोड्या पडयलें भरपूर ताजो पुरो, भरपूर जागी चड बरें पळयता आमी. ती सय आमकां सगळां सासजे आनी एकल्यान केल्लें बरें पळोवचें, बरें केलां म्हूण सांगचें. देवान आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. तुका मात्र न्ही, ताकाय आशिर्वादांनी भरल्यांत. भोवशा आमच्या घरा घोव बायलेक, बायल घोवाक तुवें बरें केलें आज. एकामेका होगळसिल्यार बरेंपण केल्लें होगळसिल्यार घोवा बायले मदली जीण कितली संतोश जावची ना. भुरग्यांनी आवय बापायनी केल्लें बरेंपण उतरांनी सांगलें तर आवय बापाय तें एक्सपेक्ट करिनात, तरी आवय बापायनी केल्लें बरेंपण सांगतीच जाल्यार कितली दादोसकाय. आजकाल कितलींशीं भुरगीं म्हणटात तें, म्हजो डाडा म्हाका सर्वस्व, म्हजी माम्मी म्हाका सर्वस्व भुरगीं म्हणटात. व्हेरी गूड. तीं भुरगीं तांकां उपकारी मोन दाखयता. देवान म्हज्या पप्पाक म्हज्या माम्मीक आशिर्वादांनी भरलां आनी म्हाकाय आशिर्वादांनी भरलां. दुसऱ्यान आमकां हें कुटूंब आसा. आमी निराधारी न्ही, आमी एकसुरी न्ही, आमी खाण वा आमकां खंय पयशे एकसुरे उडोवंक ना. आमकां हें कुटूंब आसा, आमकां एक वाडो आसा, आमकां एक फिरगज आसा, आमकां सैरी दैरी आसात. आमी एकामेकाच्या घरा वेता, बसता, उलयता. आजकाल तें उणें जालां, मनशां वेळ ना, तरी आमी सैऱ्यांच्या घरा वेचें, तांच्या वांगडा बसचें, तांच्या वांगडा उलोवचें, तांकां आमी आयकोवचें. हें एक व्हडलें एक देणें. सैरी आमकां देवान दिल्लीं, दुस्मान आमी करचें खंय. इश्टमंत्रां सैरी आमकां देवान दिल्लीं खंय. देखून आमी तोळ तोळ फेस्ताक वेचें, सामानाक वेचें, जेवणाक वेचें, सांगाता बसचें, उलोवचें, इल्लें हांसचें. हें देवाचें बेसांवत सई. अशें जाल्यार मनशां पिडा इल्ली उणी. कोण बळे सैऱ्यांच्या घरा वेतात, बसतात, पळयतात, उलयतात, आयकतात. आपणाचें तकुरीच जडाय व्हडली म्हण चिंच्या की, आनी एकल्याचें आयकतना आमकां दादोसकाय भोगता. पळया गी तुमकां जाल्यार आज घरा बसच्या बदला हांगा आयल्यात, तृप्ती भोगता, बेजार भोगता, दादोसकाय भोगता की भोगता, भोगजे. देखून घरांत भितर 24 hours बसच्या बदला थोड्या पटी म्हणी सांजेचे मीस आसता फिरगजांनी, सकाळींचे मीस आसता फिरगजांनी, त्या मिसा वेचे आपल्यान येव पोटी म्हणी वळतोवळ तोवळ हो जाताला सदांय. घरा वेळ मेळटना कंतारांचो बूक हातान काडोवचो, वाचचें. हो मस्त बडी कंतारां आमकां वॉट्सॅपार येतात, ती सेव करून दवरची, ती आयकोवची. हें आमकां एक वखद. ते मेडिकलाची वखदां मस्त उणी जातात. अशें जाल्यार हें वखद काण गेल्यार मेडिकलाच्या आगिल्लें बिजनेस उणें जाता.
हांवें न्ही तुवें मेडिकलाच्या बिझनेस सोडोवचें. आमी मेडिकलाच्या बिझनेस इल्लें उणें करीचें. देखून आमच्या घरा वयलें वखदां चड काडचें. खंयचीं वखदां? देवाची स्तुती करची, देवाक अर्घां दिवचें, देवाक गितां गायनां करची, ती बरीं करना आयकोवची. तर हांगाच रायलें आमी सगळें देवान केल्ले उपकार उडासा काडया आनी नव्या वर्साच्या सुरवेर्त देवाक अर्घां दिवन गीत गावया. अर्घां दिवया सोम्याक हसया म्हणलें गीत आसा. तें गीत गावन सगळे उपकार आमचें कुटुंब आमी सैरी देरी सांगाता उडास हाडया आनी देवाक अर्घां जावन हें गीत गावया. 549 सोम्याची स्तुती कर. पेज नंबर 49. अर्घां दिवया आमी सोम्याक सिया, सगळां महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्घां दिवया आमी सोम्याक सिया, महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्घां दिवया आमी सोम्याक सिया, महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्घां दिवया आमी सोम्याक सिया, महिमेक ताचे आमी गितां गावया. हालेलुया 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 हालेलुया. पुरवता कुशीन आमचे दोळे उबारया. तुमचा येता देव आमच्या मागणें आयकता. देखून अर्घां दाका सासना सासना खूब खाता स्वभाव उडया. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया. उंचायेता देव आमचे मागणे आयकता. उंचायेता देव आमचे मागणे आयकता. देखून अर्घां दाका ससना ससना उपकारता स्वभाव उडया. देखून अर्घां दाका ससना ससना उपकारता स्वभाव उडया. अर्घां दिवया आमी सोम्याक सिया, महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्घां दिवया आमी सोम्याक सिया, महिमेक ताचे आमी गितां गावया. हालेलुया 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 हालेलुया. इस्रायलाचो देव खंडीत निदाना विस्ना परजेक ताचे केदींच तो साणिना आनी म्हाकाय साणिना. इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना. इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना. विस्तार परजेक ताचे केदी साणिना. विस्तार परजेक ताचे केदी साणिना. देखून अर्घां ताका ससना ससना उपकारता स्वभाव उडया. देखून अर्घां ताका ससना ससना उपकारता स्वभाव उडया. अर्घां दिवया आमी सोम्याक सिया, महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्घां दिवया आमी सोम्याक सिया, महिमेक ताचे आमी गितां गावया. हालेलुया 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 हालेलुया
the Lord. Praise 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 the Lord. Jesus. Praise Jesus. Jesus. I thank you. I thank I you. praise you. I praise I you. adore you. I adore you. I bless you. I bless you. अर्गान जेजू. अर्गान उगलाब जेजू. जेजू. उगलाब जेजू. येशुवे स्तोत्र. येशुवे स्तोत्र. येशुवे आराधने. येशुवे आराधने. येशुवे वंदने. येशुवे वंदने. येशुवे महिमे. येशुवे महिमे. भावा मिनीनो, आम्ही ल्हान आसतना आबाच्या घरा वेच्यान आसले. आबाच्या घरा म्हळ्यार बरी खुशी. आबाच्या घरा हांवें पळयलें एक शिस्त म्हळ्यार आबाच्या घरा येजमानी कोण? आब. व्हडली मायन बाकऱ्यो करी जाल्यार आबाडी सारूंक घाललें. कुंकड मारचे जाल्यार आबाडी सारूंक घाललें. इसली काडी काडून तिसीन दवर जाल्यार येजमानी कोण? आनी घरा कशें हाडलें? सर्गत हाडलें. एकलो येजमानी. ताच्या प्रमाण वट जाताना आमच्या घरा माय बाब आनी आमी भाऊ भयणी आसले हांव. आमच्या घराय आमकां खंय परमिशन आसल्यार वचूं जाल्यार पयलीं वचून मांय कडेन विचारचें आसलें. कुमसार जावचें आसलें मांय कडेन वचून. म्हळ्यार मांय वचून बाबा कडेन सांगता न्ही, मागीर बाब परमिशन दिता. बाबान जायना म्हळ्यार परतून मांय कडेन सांगचें आसलें जायना म्हळां म्हणून. जायना म्हळ्यार जायना वता. जालें. सुप्रीम कोर्टाचें ऑर्डर. बाबान जायना म्हळ्यार पुता जायना. बाबान म्हणलें तूं सांबळयता. आमकां अशें कळना तशें. तेन्ना आमच्या घराय कितें आसलें? समाधान. येजमानी कोण? माय बाप दोगां जाल्यार इल्लें शिकप जावतना येजमानी एकलोच. शिस्त, समाधान, संतोष, एक ताळो, एक उजवाड. आजकालच्या घरांनी विचारलें जाल्यार येजमानी कोण म्हळ्यार आमच्या घरा सगळां येजमानींत. आजकाल काजाराक 50-50 आयला. म्हळ्यार 50,000 तुमी, 50 लाख तुमी करसूंचे, 50 लाख आमी करसूंचे. देखून घरा येजमानी कोण? दोगां. दोगांक भुरगीं जाताना चौगां. सगळां येजमानी जाल्यार घरांत घर कशें आसत? आमकां सगळ्यांक येजमानी एकलोच. कोण तो? जेजू क्रिस्त. तासो ताळो तो जावं पुरो आवय आयताना आयकचे वा जावं पुरो बाप आयताना आयकचे. आजकाल उलटें जालां. आवय बापायनी भुरग्यां तान आयकोवची परिस्थिती आयल्या. भुरग्यां मुखार दिमी घालून स्वारी पुता म्हणची परिस्थिती आवय बापायक आयल्या. येजमानी कोण? देखून ह्या म्हयन्याक पवित्र सभेन एक विशय दिला. देवाचें उतर. तो विशय असो ह्या म्हयन्याचो इरादो जानेवारी म्हयन्याचो इरादो असो आसा सगळ्या म्हयन्याक. देवाच्या उतरा संगी मागणें करूंक सगळ्या म्हयन्यांत. इंटेंशन ऑफ द पोप फॉर द मंथ. देवाच्या उतरा संगी मागणें करूंक. देवाच्या उतरा संगी मागलेले वरवीं आमच्या जिणेक आत्मीक खाण मेळोवंक. आमच्या समुदायाक बरवशाचें मूळ जावंक. आनी भावपणाचें तशेंच मिशनरी पवित्र सभा बांदून हाडूंक आदार मेळो. देवाच्या उतराचो आयतार ह्या म्हयन्याच्या एंडाक जानेवारीच्या 24 तारखेर आचरण करता सगळी पवित्र सभा. पूण म्हयन्याक सगळें आमकां दिलां उतर देवाचें उतर. बायबल पवित्र पुस्तक आमच्या घरा उलयचे. आबाण उलोवच्या पयलें, व्हडली मायन उलोवच्या पयलें, बाबान उलोवच्या पयलें, मायन उलोवच्या पयलें आमच्या घरा येजमानी देव. आनी आबाच्या काळार आबा कळीत आसलें. आबान सांगलें उतर आमी मिरवणांतल्यान कितें आबाचें उतर तें देवाचेंच उतर. त्या काळार आमच्या आबाक आनी व्हडली मायक बायबल वाचूंक कळ नासलें. वा कळ्ळें जाल्यार चोकलो बायबल नासलो. कांय पोरण्या आसल्याचे थोडे वांटो आनी नोया आसलो इल्लो आसलो. तांकां वाचूंक कळनासलें पाप. तांकां बायबल वाचूंक कळनासलें जाल्यार बायबलान कितें आसा म्हण मात्र प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देखून देवाची भिरांत तांकां आसली. आब कितलेंय जोर करून दी एक शब्द वाडलेल्या पुतांतान आयकोंक फाटीं मेळनासलें. ज्या दिसा भुरग्यांनी आवय बापायक
फाटी जाप दिवंक सुरू केल्या. ज्या दिसा भुरग्यांनी आवय बापायक फाटी जाप दिवंक सुरू केल्या त्या दीस त्या घरांत लुसिफेर रिगला म्हणणार. आज बापायक आवयक एक फाटी जाप दिता, फाल्यां दोन, परवां 4 दीस वेता वेता. देखून आज आमच्या घरांनी समस्ये हांव पोतू आयकना, दुयी आयकना. देखून आमची म्हळ्यार काजारां पळय आज अंतर जाता काजारां सोडून आयल्या. हें आयकणातल्या वरवीच्या फोळू, भिरान नातल्या असो फोळू. आनी ह्या वरी घुसपोड गोंदळ उणी जावना चड जाता. देखून आमच्या सगळ्यांच्या घरा ह्या म्हयन्याक पयस सभेन दिलां. सगळां हें वाचा आनी ताळो सोमां करना आयका. घरांत शांती, समाधान, मोग, संतोष धरोळ बरोवन दी आनी वळोवन दी. पुतांनी वाचीचे, नातवांनी वाचीचे, व्हडली मायनी वाचीचे, आमांनी वाचीचे, बाबांनी वाचीचे आनी मायनी वाचीचे. कित्याक आज सगळें वाचूंक बरोवंक कळटा. आज कुजनान जाल्यार मोबायल दवर न्हू रेतीर आयकतात. पळय मो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. 2 पारां गोरेवची 3 वरां जालीं म्हणटाना उठोन बसोन आयकतात. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या उतराची तान पळया. तर तो बायबल आमच्या घरा आसा तर तो बायबल कितें जावन आसा तें देवाचें उतर आयकूंक एक घडी भर उबें रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोय आसो. मतेवान बरयल्या शुभ वार्त्यांतलें वाचप अध्याय 13 वाक्या 40 आनी 4 आनी 40 आनी 5. सर्गीचें राज्य म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरल्या एका दिरव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोशान वचोन तो आपलें आस्त मदीं सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. सर्गीचें राज्य म्हळ्यार बोरी मोतयां सोदून वेतल्या एका सावकारा बरी. चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटास. तो वेता आनी आपणाचें आस्त मदीं सगळें विकून तें मोती तो मोलाक घेता. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्त. भवानी भयणी बसया. बायबल म्हळ्यार एक शेत. मोलादी दिरवें पूर्ण दवरलें शेत. आजकाल आमकां बरा लॉकरां आसात, बँकां आसात. कितेंय भांगराणी आसल्यार बँकांत व्हरून दवरता. आदल्या काळार खंय तवळ तवळ मस्त राय आसतले. तो राय ह्या रायाचेर तो राय झगडें येताना लोक भियान धांवतालो प्रधानी दिरवें सोडून. तांचे लागीं आसलें पुराय एका पोतयेन हांड्यान घालन मातयेंत आपण धांवा तांच्या शेतान पूर्ण दवरताले. थोड्या फाटी गेल्ले फाटीन दिनातले. तें शेत आपण तें इंत आसतालें. कोण गेलो कामाचो येवन त्या शेतांत कोसताना ताच्या नांगरा काल लागता, काल्यांगे आदळटा. पळयताना कालें हांडो पुरून दवरला. तो कामाचो मनीस कालें करता, तो हांडो काडिना. काडल्यार सोरल्या बरें ताणें तो जोत रावयता वा त्या काम करता. उपरांत दुसरे दिसा दनयाड वचून म्हणटा तुजें शेत हांवें मोलाक काणगे येते. तरी कितें म्हणटा कित्याक तें म्हजें शेत ना, हांव काण येता, म्हाका कृशी करूंक जाय. तो मोलाक काण घेता. मोलाक शेत काण गेल्या उपरांत तांदूळ पूर्ण दवरलें दिरवें कोणाचें जाता? काण गेल्ल्याचें. प्रेज द लॉर्ड. खंयचें तें दिरवें? बायबल आमच्या घरा भितर पूर्ण दवरलो हांडो दिरवें. आनी एक आयकलें वता मोती पर्ल एक सावकार सोदून वेता. सोबीत जायचे बरें पर्ल बरी वस्त जायचे. तुमी पळया प्रत्येक जाण स्त्रियो पळया तुमी खंयची वस्त सोदून येतात अंगडीन गे कितल्यो अंगडी जाल्यार सोदून वतात तुमी. बरें तें मेळटा बरें. मेळ्ळें जाल्यार कितले पयशे जाल्यार तें मोल दिवन खाण येता. कित्याक ती वस्तू जाय. ताका मोती मेळ्ळें ताणें काण गेलें. असलें पुरो त्याग करून तें काण गेलें. कित्याक म्हळ्यार ताचो मोल, ताचें महत्व, ताची गरज ताका कळीत आसा. भावांनी भयणी आमच्या घरा
तुजे लागीं कोणीय सारणात FD कितल्यो आहात, फिक्सड डेपोजीट, कितले इन्वेस्टमेंट केल्ल्या तो सर्टिफिकेट्यो आसात, कितलें पोस्ट ऑफिसान दवरलां, कितलें बँकान दवरलां, कितलें रीण दिलां, कितले पयशे भायर आहात, कितले पयशे भितर आहात. तुमच्या घरा वर्तें मोती पर्ल बायबल आसा. तुमच्या घरा वर्तें दिरवें बायबल आसा. तें असल्यार पुरो. तें फस्ट स्टेप आसा. खंडीतन आमच्या घरांनी आसा आसजे. आनी तो आतांत काणकोण वाचूंक वो म्हयनो ह्या म्हयन्याचो इरादो आमकां सांगता. भूक लागतना कशें तूं जेवताय पळय, ताण लागतना कशें पियेताय पळय, अत्मीक भूक लागतना ताण लागतना हें दिरवें आतां कोंकणींत आसा. आमचो आब आनी व्हडली माय आसतना हें कोंकणीन ट्रान्सलेशन करून नातलें. आमी बागी मनशां, आमकां आतां बुकान मेळटा. आमच्या नातरांक आनी भुरग्यां बाळांकाय कानाक बांदतात कोण ना, उलयलें आयकता कोण ना सगळो बायबल. आतां येता तें बरो ऑडियो आसा. इतलें हें दिरवें आमच्या मातांत आसा तें आमी कितें करीचें. एकलो तरणाटो गटमूट आसा, भीक मागता. एकल्यान ताका रावयलें, तुका लज दिसना गी, तरणाटो तूं भीक मागताय आनी तेका तुज्या काके बंदा ते पोटली दवरल्या काके बंदा. त्या काके बंदा कावलें तें गायना न्ही. मात ती पोटली कित्याक काके बंद दवरल्या, ती जाया बा म्हाका. तातूंत कितें आसा, म्हाका कळीत ना कितें आहा म्हणून. तुका कळीत नासतना कित्याक ती वयता काके बंदा. ती म्हज्या आबान दिल्ली म्हज्या बाबाक. मागीर म्हज्या बाबान म्हाका दिल्या. आतां काल्याक म्हज्या बाबान म्हळा ही पोटली तुवें येताना सगळ्यान व्हरोंक आहा, गरज पडल्यार मात्र उक्ती करीचे म्हणून. म्हज्या आबान म्हज्या बाबा सांगलें, बाबान म्हाका सांगलां गरज पडल्यार मात्र उक्ती कर म्हणून. येदोळ म्हणून म्हाका गरज भोगोंक ना, देखून हांवें उक्ती करूंक ना. वय गी तो माणूस तूं म्हणालो तर आतां उक्ती करया. नाका, कित्याक उक्ती करची, म्हाका गरज भोगना. व्हडना उक्ती करया, पळया काल आसा म्हूण पळया. नाका नाका उक्ती करची नाका. व्हडना बा, तुज्या बाबान कशें उक्ती करूं ना, तुवें येदोळ उक्ती करूं ना. ती पटली पळया, उक्ती करया, पळया उक्ती करया. ती कवरां घालून बॉक्स घालून रेवडावन दवरल्या. कश्टांनी उक्ती केली पळयतना इतलें भांगार आसा. कानाच्यो मुदयो, नाकाच्यो मुदयो, बोटाच्यो मुदयो आनी कितें बरो मुदयो भांगार आसा. हाकाय अजाप ताकाय अजाप, हे देवा म्हज्या इतलें भांगार आहा गे. आनी हो म्हणलो बाबा तूं इतलें भांगार काके बंदा दवरून भीक मागताय न्ही. इतलें भांगार काके बंदा दवर न्हू तूं भीक मागताय न्ही. आनी हो म्हणटा वय म्हाकाय गोत्तू नासलें तितलें आसा म्हणून. कोण तो तरणाटो, कोण गी तो काण्णोजी, कोण न्ही हांव तुंतू. हे दिरवें तूं काण घेताय आनी जल्माक उक्तें करनाय जाल्यार कितें फायदो. हे व्हडलें दिरवें तुज्या घरांत आसा, तुज्या हातांत आसा, तुका वेळ आसा, उक्तें कर. देखून हें उक्तें करचें कशें, कित्याक उक्तें करचें ह्या विशयांत आमी थोडो नियाळ करया. भावांनी भयणी, आमी आवय बापूय आमच्या घरा आमच्या भुरग्यां खातीर कितलो वावर करता हांव पळया. भुरग्यांनी बरें जायचें, भुरग्यांक बरो फुडार मेळचे, भुरग्यांनी बरें करीचें. आमी जाल्यार पळय इतलें काम करता कित्याक आतांनी 4 कास आसचे, समाधानान संतोशान जिणी करचे. आमी जाल्यार पळय घरा वस्तू हाडटा तें जायचें, हें आयचें, तें आमकां संतोश मेळचें, समाधान मेळचें म्हणून. पूण मस्त बोटी आमकां कितें आमची भुरगीं तो व्हडलो आदार म्हूण चिंता गी. मस्त बोटी आदार सुकयल्लो आसा. उजवाड म्हूण चिंतली भुरगीं, उजवाड नापयस केल्लो आसा. बरें जायचें, आदार जायचे म्हूण चिंतले आमी, आदार तो सुकल्लो आसा. आमी जोडलेले पयशे मस्त बोटी आमच्यात कुमकेक मेळोंक नातले आसात. आमच्या घरा भितर घाल्ल्यो वस्तू आमकां समाधान दिना जाल्ले आसूं पुरो. तर आमकां आसा एक दिरवें, सदांय तें कुमक करचें. कितलें उस्तिल्यारी, कितलें तें वयर काडलें जाल्यार, कितलें वाचल्यारी पुरो जायनासलेलें समाधान दिवचें उतर देवाचें उतर. देखून तें उतर आयकल्या तितलें, ध्यान केल्ल्या तितलें आमकां तृप्ती चड.
दादोसकाय सर देखून आमी म्हणटा जेजू तुजी उतरां जिनी असो संतोसो काळजाची दादोसकाय मोतीचो उजवाड मेल्ल्यांक जिवीत. पयलें आमी मस्त बडीं गायलां तुमी ल्हान आसतना. पयलें वाचल्या उपरांत तक्षण जाप खंयची येताली जेजू तुजी उतरां म्हणटाले हांव मिनिंगी. आज म्हणया आमी ती त्या बायबलां आसा ती उतरां ती आमकां जिवीत दिता, समाधान दिता, संतोश दिता. ती ग्रेस्तकाय आमी बोगया अनुभव करया आनी गावया गीत जेजू तुजी उतरां. जेजू तुझी उतरां काळजाचो संतोष काळजाचो संतोष. जेजू तुझी उतरां दोळ्यांचो उस्वार. जेजू तुझी उतरां चिडेसो उस्वार काळजाचो संतोष. जेजू तुझी उतरां काळजाचो संतोष. दोळ्यांचो उजवाड. जेजू तुझी उतरां दोळ्यांचो उस्वार. जिनियसो उस्वास. तुझी उतरां जिनियसो उस्वास. जिनेसो उस्वार. ताणेल्या उदाक. जेजू तुझी उतरां ताणेल्या उदाक. भुकेल्ल्यांक जेवण. जेजू तुझी उतरां भुकेल्ल्यांक जेवण. मेल्लेल्या जिवीत. जेजू तुझी उतरां मेलेल्या जिवीत. रडतल्या बुजवण. जेजू तुझी उतरां रक्तेल्यांक बुजवण. अपराध्यांक माफी. जेजू तुझी उतरां अपराध्यांक माफी. गुलामांक सुटका. जेजू तुझी उतरां गुलामांक सुटका. तुमचे दोळे दांपा म्हणा सोमियान जेजू. सोम्यान जेजू सोमियान जेजू. सोम्यान जेजू. तूं देवाचो शब्द तूं देवाचो मनीस जालोय. मनीस जालोय. आनी आमचे मदें आनी जियेलोय. आमचे मदें शिरलोय. आमचे लागीं उलयलोय. आमचे लागीं उलयलोय. तुजें जिवीत दिवचें उतर. तुजें जिवीत दिवचें उतर. मेल्लेल्यांक जिवीत जालें. मेल्लेल्यांक जिवीत रडतल्यांक बुजवण जालें. रडतल्यांक बुजवण जालें. अशांत आसल्ल्यांक शांती दिवचें शांती जालें. दिवचें तसलें. हे जेजू. हे जेजू. हे जेजू. हे जेजू. तुजें उतर. तुजें उतर. पवित्र पुस्तकांत पवित्र पुस्तकांत तें लिखलां. लिखलां. तें लिखलेलें उतर लिखलेलें उतर हांवें वाचून वाचून नियाळून नियाळून म्हज्या काळजांत काळजांत म्हज्या आत्म्यांत आत्म्यांत म्हज्या मोतींत म्हज्या मोतींत तें रोंबोवन रोमोन ताका पाळां फुटोवन ताका पाळां बुडोवन फुलां दिवंक फुलां दिवंक फळां दिवंक फळां दिवंक परमळ दिवंक परमळ दिवंक सोबाय दिवंक सोबाय दिवंक आकर्षीत करूंक आकर्षीत करूंक आकर्षीत करूंक आकर्षीत करूंक म्हाका कुमक कर म्हाका कुमक म्हाका कर. बळ दी म्हाका बळ दी. म्हाका सकत दी म्हाका सकत म्हाका दी. उजवाड दी म्हाका उजवाड दी. भावां भयणीनो देवाचें उतर त्या उतराची सोबाय कितली ते विशेष पळया तुमी हाच्या पयलें ह्या देवाच्या उतरा विशीं मस्त नियाळ केला आसतलो मस्त संगती आयकलें आसतलें ते जावन तांदूळ आसचे बूक कितले सगळ्या बायबलां आसचे बूक कितले वय पळयतना वय एक बूक आमकां दिसता पूण हाचे बुकार कितले बूक आहात इट इज वन बूक and it is also many books. How many books are there? In the Catholic edition, how many books are there? 73. In the Protestant edition, 69. देखून तुम्ही बायबल गाणं पळयचे तातूंत कितले बुक आहात म्हणून
73 असं जे 73 बुकात देखून बायबलाक कितें नांव लायब्ररी ಬೈಬಲ್ ಈಸ್ ಎ ಲೈಬ್ರರಿ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಲೈಬ್ರರಿ ಅದರಲ್ಲಿ 73 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೊಂದು ಲೈಬ್ರರಿ 73 पुस्तक आसात ಅದು कितल्या वर्सांची चारित्र आसा ಅಬ್ರಹಾಂ ಜಿಯಲ್ಲೋ ವೇಳು ತೆಂತಾವಣ್ 1900 BC ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ आणि माने बरे चारित्राची 100 1900 प्लस 100 ಒಟ್ಟು कितले जाले 2000 अब्राहम ಜಿಯಲ್ಲೋ ವೇಳು 1900 BC आणि नव्या सोल्याची चारित्राची निमाणे सांजुआव अंतरलो क्रिस्ता शका एडी 100 ये 100 years and the 1900 years total 2000 years तर बायबला भितर अशी चारित्रा कितल्या वर्सांची 2000 वर्सांची म्हाका एक बूक दाखया 2000 वर्सांची चारित्रा बरयल्लो बूक एक प्रेज द लॉर्ड तर बायबलाचे बूक कितले 73 बायबलाची चारित्रा कितल्या वर्सांची व्हेरी गुड बायबला कितले वांट्यात 2 खंयचे ते पोरनो सोल्लो म्हळ्यार कितें करार म्हळ्यार कितें सोल्लो म्हळ्यार देवान मनशा कडेन पयजरा परजे कडेन केल्लो सोल्लो हांव जावन आसा तुमचो देव म्हजी परजा बायलो गुर्तू कितें सोल्ले आसो 10 उपादेश चिरको आनी चेडूं व्हंकल आनी न्हवरो सोल्लो करतात करार म्हणटा आमी बायलो गुर्तू कितें करार केला म्हणून डॉक्युमेंट आनी एक करार जावना गे वॉट आर द एक्सटर्नल सायन्स ऑफ एंगेजमेंट तुमकां न्हवऱ्या कडेन करार जाला व्हंकले कडेन करार जाला कशें सांगचें तोंड आपल्याला कळटा हां तें फॉर्म आसा न्ही डॉक्युमेंट तें चिटी वाचचें मागीर एक बोटा घाल्ली मोदी देखून देवान इस्रायल परजे कडेन सोल्लो केलो बायलो गुर्तू 10 उपादेश आनी नवो सोल्लो कोणें केलो सोल्लो तो जेजून आमचे कडेन सोल्लो केलो कितें गुर्तू आमकां दिलो ताकाच ताणें आमकां हाजे खातीर कुर्सार बेठयलो हे 2 सोल्लो ಒಟ್ಟುग 73 बुक्सात आनी लिखलें केदाळा बायबलांतलो पयलो पुस्तक बरयिल्लो क्रिस्ता पूर्व BC 1300 पयलो बूक बरयिल्लो क्रिस्ता पूर्व 1300 निमाण पुस्तक बरयिल्लो क्रिस्ता शका 100 ಒಟ್ಟು कितलीं वर्सां जाली क्रिस्ता पूर्व 1400 प्लस क्रिस्ता शका 100 वर्सां 1300 प्लस 100 टोटल 1000 तर बायबला बरोवंक वर्सां कितली लागली 1400 कॅन यू इमॅजिन काल घडलें आज उडासना पोर घडलें फाल्यां उडासना काल पळयल्या कोण तूं कंगी पळयल्या बरी जालां म्हणटा हांव बायबलाची चारित्रा 2000 वर्सांची आनी बायबल बरोवंक लागली वर्सां सोडून 1400 वर्सां आनी सुरवेर धरलें अखेर पर्यंत एकत एक एरर एकत एक मिस्टेक आसा देखून कितें म्हणटा देवाचें उतर हें कोण उलयल्लें उतर देव उलयतना मिस्टेक करता 1400 वर्सां बरयतना सोमा उरता तुवें तांतां बरयतना कितें मिस्टेक जालें पळय तें
तर 1400 वर्सांनी बरयलें आतां सुरवेतान आखे पर्यंत एक मिस्टेक ना. सुरवेतान आखे पर्यंत हर एका बुकांत बरयलें. कितें पडी बरयलें बूक न्ही तें, विविध काळार विविध जाग्यांनी बरयल्लें. आमच्या बरी प्रेसनांतलें बाबा आनी भयणी, प्रेसनांतलें, प्रिंटीनांतलें, सामड्यान बरोवचें आहलें, पत्राचेर बरोवचें आहलें, इंकनांतलें, प्रिंटनांतलें, कितल्या कश्टांनी बरयल्लें तें. विविध गांवांनी बरोवन आसलें, खंय खंय स्कॅटर जाल्लें तें पुरा पुत सत्तेन बरयलें, देवान बरयल्लें तें. देखून देवाचें उतर म्हळ्यार हांव आतां उलयतां म्हळ्यार तें उतर न्ही. तांकां इब्रू भाशेन म्हणटा दाबार यावे. दाबार म्हळ्यार देवाचीं कृत्यां, देवाचीं गणितां, देवान केल्लीं महान कृत्यां, देवान केल्लें महान कृत्य हें. देवाचें उतर म्हळ्यार घालें, देवान केल्लें महान कृत्य हें, देवान केल्लें व्हडलें अजाप हें. द इव्हेंट्स, द मिरेकल्स, द सिच्युएशन, द पर्सन्स, तें पुरा देवाचें उतर. देवाचें उतर म्हळ्यार उलयल्लें उतर, बरयल्लें उतर न्ही. इव्हेंट्स, हॅपनिंग, सिच्युएशन, एनवायरमेंट, पीपल, हिस्ट्री, दॅट इज द दाबार यावे. देवान केल्लीं गणितां हातूंत लिपोवन आसात. देखून ಒಟ್ಟುಗೂ ಬೈಬಲಾನ್ आसचे अध्याय कितले? लगस्तांचे निंगे चॅप्टर्स. मत्तेवाच्या वांजलां कितले अध्यायात? 28. मार्काच्या वांजलां कितले अध्यायात? 16. लुकाच्या वांजलां कितले अध्यायात? 24. जुवान बरयल्या वांजलां कितले अध्यायात? 21. अशें 73 बुकांत ಒಟ್ಟುಗೂ अध्याय टोटल घाल्यार चॅप्टर्स कितले जातात? 1334. 1334 chapters. There are 1334 chapters in the Bible. 1074 Old Testament, 260 New Testament. 1074 porno sollo plus 260 no sollo. Total chapters 1334. हे टोटल चॅप्टर्स. उरले आनी कितें डिटेल्स आसा पडना, गरज ना. येदें व्हडलें पुस्तक, येदें व्हडलें दिरवें देवान आमकां दिलां. आनी ह्या दिरव्याक मस्त नांवां दिल्यांत. मोगाचें पत्र, लव लेटर. आतांच्या भुरग्यांक कळना काल लव लेटर म्हणून. तुमकां म्हागड्यांक गोत्ता आसतलें. खंय मुनी ल्हान आसतना तुवें बरयलें लव लेटर. मोगान बरयल्लें पत्र आवयक आनी बापायक. दिस इज अ लव लेटर रिटन बाय गॉड. It is the identity card of a Christian. क्रिस्तांवांची आयडेंटिटी कार्ड वा देवाचें आयडेंटिटी कार्ड. देवाचें आयडेंटिटी कार्ड. देव म्हळ्यार कोण? मोगाळ देव, दयाळ देव, काकुळीचो देव, बोगसण्याचो देव, रचणार देव, सांबाळणार देव. हे बरं खंय बरयलां? आमच्या आयडींत आमची वळख आसा. बायबल देवाची आयडी, देवाची वळख आसा. एक लायट हाऊस. शिप्पांक, तारवांक दर्यांत पळोवन करतना लायट हाऊस उजवाड दिता. आमचें लायट हाऊस खंयचें? बायबल. आजकाल आमकां खंयच्याय गांवाक वच जाल्यार GPS केल्यार जालें. वा लोकेशन धाड म्हणटा आमी न्ही. आज लोकेशन धाडल्यार थोड्या बडी आपाय आसा. खंय कोण एकलो म्हणालो लोकेशन दिल्लो गेलो खंय सोंक्या वयल्यान गेलो, सोंको एंड थंय वो सकला. आयचें लोकेशन एकलो बरें पेपरार आयलें, लोकेशन गेली रानागत गेली लोकेशन सोदून. ही सगळी रात रानांतच बाकी. लोकेशन डिसलोकेशन जालें. पूण हांगा आसा एक लोकेशन भावांनी भयणी. आनी दाखोवची दिक्सूची. ह्या बायबलान दाखोवन आमकां मार्गदर्शन आमकां खंय व्हरून पायता? देवाचो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून हे एक मार्गदर्शक आमकां बायबल आमकां कितें करीजे, कितें करनोजो, कितें जाय, कितें नोजो तें आमकां शिकयता. आनी उपरांत बायबल एक जानवायेचें भांडार. एनसायक्लोपिडिया तुमच्या घरा आसूं पुरो. एनसायक्लोपिडिया मस्त नमण्याची जानवाय आसा. पूण सकट जानवायच्या की व्हडली जानवाय खंय आसा? बायबलांत आसा. तिमोथी बरयलें पत्र, दुसरें पत्र अध्याय 3. तुमी घरा वचून वाचा. अध्याय 3 वाक्य अध्याय 3 वाक्य 15 तावन वाक्य 17 पर्यंत. तुज्या भुरग्यापणार्थान पवित्र पुस्तक जानवाय तुवें जोडल्याय. जेजू क्रिस्ता थंय दवरल्या भावार्था मरिपात
तुका थारान दिवंक शकता तसले जाणवायेचें भंडार. तिमोथी बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 3 वाक्य 15 ताण. देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्या बेश्टावंक वा सुखी तिदवंक आनी बऱ्या जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. हे परी देवाचो भक्त पुर्त प्रवीण जावन सर बऱ्या कामांत तरबेत जाता. भावांनी भयणी, हे जन्माचें भांडार हें आमकां शिकोवन दिवचें पुस्तक, बेश्टावचें पुस्तक, सुखी तिदवू कुमक करचें पुस्तक, आवयक आनी बापायक भिरांतेन पळोवचें पुस्तक, आमच्या घरांत एक डिसिप्लीन आसा करून करचें पुस्तक, आमच्या आवय बापायचे पांय धुवन उदक पिवंक कुमक करचें पुस्तक. हें पवित्र पुस्तक जन्माचें भांडार. मोगा जिविताची झर, मोगाचें पत्र आमच्या घरा आसूंक जाय. देखून हाका म्हणटात एक दिवो, हाका म्हणटात एक आयडेंटिटी कार्ड, हाका म्हणटात एक मोलादी दिरवें बरयलें शेत, एक मोलादी पर्ल वा मोती हें दिरवें हें आमच्या घरा आसूं दी. ह्या दिरव्याची सोबाय आमी वर्णुया, देवाक आमी अर्गां दिवया आनी गावया. ताची सोबाय वर्णून आमी गावया. सोम्या देवा अजापतांव म्हणलें गीत आसा. ह्या बायबलाची सोबाय, ह्या बायबलाची रूस भावा आनी भयणी तुवें आनी हांवें साकजे. आमी सेमिनारींत थियोलॉजी करतना आमकां प्रत्येक 4 वर्सां आसलें बायबल स्टडी करूंक. इतले स्टडी करून परिक्षा बरोवन इब्रून कितें म्हणटात, ग्रीक भाशेन कितें म्हणटात, लात्या भाशेन कितें म्हणटा पुरो शिकोवं आसा आमकां. इतलें शिकोवणी आमकां गोत्ता आसलें हात्तू मात्र, नुरांत हात्तू. तुमकां कितलें गोत्ता आसत? 70. देखून आमच्या घरा बायबल आतां काणगोवया, पुरो वाचया. देखून हें अजाप हातूंत आसा, जानवायेचें भांडार आसा. आनीक एक नांव आसा भलायकेचें दायज म्हणून. भलायकेचें दायज एक बूक आसा. तातूंत तकली पडल्यार कालें करचें, पोटां सोंपल्यार कालें करचें म्हणून आल्या पाल्याचीं वखदां सांगल्यांत. ती मस्त बडी घाण गेल्या अशें जायना, थोड्या फाटी जाता जावं पुरो. पूण हें भलायकेचें दायज तूं काणगे, तूं वास, भलायकी तुका मेळटा. गर्भेस्त स्त्रियांक दाक्तेरी म्हणटा बायबल वास म्हणून. भलायकी नासलेल्यांक तुमी मस्त बडी रितीरितेल्यान फोण करून विचारतात भलायकी जोडून कितें गरजेचें तो तुमकां वर्ड ऑफ गॉड दिता न्ही गे. आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट कर हां भलायकी जोडल्या पळया. भलायकेचें दायज हें काण घेवया, तें वाचया, अजाप आमी प्रगट करया. गावया गीत सोम्यान देवा अजाप हांव देखताना. हें सोम्याचें विचित्र बायबलां आसा. आमी हें गीत गावया. तुमच्या बुकान पान संको कोंकणी भक्ती गीत 405 405. सोम्या देवा अजपता देखताना तुझ्या हातान केलोलीं तर कृत्या विस्मीत पावता मोतीक मोच्या संसाना तुझी सख तुझी पदवी महिमा तो वळखता हांव विस्मीत जावन तुका हसिलो तूं ससना तो वळखता हांव विस्मीत जावन तुका हसिलो तूं ससना पूण चिंतना बापान पुताक धाडलो. ह्या संवसारा म्हजी सोडवण करच्या णव सोल्लो तो. जायना आटाप मिस्तेर येदो व्हडलो. ह्या पवित्र पुस्तकांत तो लिपला तो. धनयान मरचें गुलामाक सोडोवच्याक. देखून तो वळखता हांव मीस जावन तुका. पवित्र पुस्तकाची सकत, पवित्र पुस्तकांतलें दिरवें, पवित्र पुस्तकांतली भलायकी, पवित्र पुस्तकांत लिपोणाचें दिरवें तें म्हजें करच्याक. पूण चिंताना बाप
संसारा मोची सडवण करच्या जायना टापो मिस्टर केदो गोडलो दर्यान मोरचे गुलामांक सोडोवच्या तो वळगाता हांवें जावन तुका हरसिलो सस्ता सस्ता तो वळगाता हांवें जावन तुका हरसिलो तो सस्ता सस्ता वय सुमिया येदे व्हडलें दिरुवें तुवें म्हाका दिलाय तो उक्त करनावें वासीजे वासलें नियाळीजे नियाळिल्लें काळजांत रोंबईजे रोंबयिल्लें मोतीन मानान आनी मेडिटेशन करीजे आनी त्या परी जियेजे तुवें तर म्हणाय कोण म्हजें उतर आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर खडपर बांदलेल्या मनशा बरी गोड कोणलें बुन्यांत घाली पावस आयलो आवर सडलें वारें वादळ वाडलें तरी तें कोसलोन पडोंक ना कित्याक ताची बुन्यांत खडपार घाल्ली पय सुमिया तुजें उतर हांव नियाळटां आयकतां ते पर्यंत जियोंक हांव पेसाडटां भवानी भयणी हें तें उतर आमी वाचता आयकता पूण कशें वासीजे कशें नियाळीजे जाकोबान बरयलें पत्र अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 2 जाकोबान बरयलें पत्र अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 2 देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे तुमी करीजे नातर तुमकां तुमी फटयतात उतर आयकोन त्या प्रमाणे करिना तो आरश्यांत आपलें सारकें पळयतल्या मनशा बरी आपणाचें सारकें तो पळयता आनी सतत रावता आनी आपूण कसो दिसता तें घडयेन तो विसरता आमी आरसो पळयता आमचें मुखामळ सारकें करच्या खातीर बायबल एक आरसो हांव कोण सादोगी बळोगी गर्वीगी अंकारिगी स्वार्थीगी पिट्टाशिगी निस्वार्थीगी बोगसूचो मनीस गी उदार काळजाचे मनीस गी बायबल म्हाका आसा तशें सांगता देखूनच हेब्रेवांक बरयलें पत्र म्हणटा 2 धारींची तालवार तें देवाचें उतर 2 धारींची तालवार हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 4 दोनी कुशीनी तें कातरूंक शकता चुकोवन काडूंक जायना बायबल वाचतलो मनीस तें जियेता जाल्यार अन्याय करूंक ताका जायना जाता बायबल वाचतल्या मनशान त्या प्रमाणे जियेचे देवाक महिमा दिजे देखून महात्मा गांधीजीन म्हण तें आहलें काय तुमी क्रिस्तांवांनी बायबल वाचून त्या पर्यंत जियेले जाल्यार जवळ सगळो संवसार शांत जाता आहलो हांव आनी तूं वाचता हांव भविश्या कार्याघात करूं सुकोवन पडटा हांव गी वाचता हांवूय तें आसा तशें जियोंक सुकोवन पडटा हांव गी 3ऱ्या शेतामणान जियेल्लो इजिप्ताचो सांत आंतोन 400 एकऱ्यां वयर ताका आस्त आसली ताच्या आवय बापायन सोडुल्ली हे तेजी इगर्जे गेल्ल्या वेळार ग्रेस्त तरणाट्याची सुवार्ता तो आयकता ग्रेस्त तरणाटो कंतिश्ट जावन घरा गेलो म्हूण माथ्यावान बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 19 वाक्य 16 हाका भोगलें त्या ग्रेस्त तरणाट्याचे चड हांव बरो म्हूण दाखयजे म्हणून हो घरा गेलो ताची आस्त आसा पळय मुक्काल वांटो विकली वा सगळी विकली मुक्काल वांटो ताच्या मामाच्या हातान दिले आनी कालतो वांटो मात्र ताच्या कर्साक ताणें दवरलें आनी हे दीस परत्यान तो इगर्जे गेल्ल्या वेळार सामात्या असो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 25 लेखा व्हरतो हुस्को तुमकां नाका माथ्या असो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 25 नावन कंत करनाकात
कितें गावचें कितें न्हेसचें कितें भांगरचें म्हण हें अणभवार्थ्यांनी करचें. अध्याय 6 वाक्य 25 ही सुवार्थ आयकली. फाटीं आयलो ताचें म्हण इल्लें कितें आसलें पळय तें मामाच्या हातान दिलें, पुरा विकलें आनी वणवासी मरुभुमीक गेलो, एकसूरपणान जियेलो, मोटवासी जालो. असलो एक सांत आसा गी आसा. देवाचें उतर वाचून ते परी जियोवचो, देवाचो ताळो आयकोन ते परी करचो. सांत आगोस्तीन रोमाकारां बरयलें पत्र अध्याय 13, रोमाकारां बरयलें पत्र अध्याय 13 अध्याय 13 वाक्य 11 14 पर्यंत वाचता. तांणे बरयलां काळोखांतल्या कामां पाट करया, उजवाडाची झुजां कावाच्या नेस्या. आपणाकच ताणें एप्लाय केलें. उठलो, ताजे अनैती जिणी पथकाची जिणी सोडली, उपरांत तो शांत जालो. देवाचें उतर वाचल्यार पावना, त्या परून करूंक आसा. सांत फ्रांसीस सावेर मार्कान बरयली सुवार्ता अध्याय 9 वाक्य 30 आनी 6. मार्कान बरयली सुवार्ता अध्याय 9 वाक्य 30 आनी 6. सगळो संवसार जिखोन मनशान आपलो आत्मो वगडल्यार कितें फायदो? ग्रस्त तरणाटो तो मिसांवाचो पात्रोण जालो. कोलकाता सांत तेरेस जुआन बरयली सुवार्ता अध्याय 19 वाक्य 20 आनी 8. जॉन 19 वर्स 28. म्हाका ताण लागल्या म्हळ्यार जेजूची ताळो आयकलो, नवत मेळ घडलो, जिवी शांतींती जाली. भवानी भयणी, हरी एक आयतारा मिसाक येताना कितलो ताळो आमी आयकता. तो म्हाका आनी तुका आमची जिणी परिवर्तन करूंक. बायबल पवित्र पुस्तक आमच्या हातांत धरया, तो वाचूंक सुरू करया. आम कितलें वाचता गी तितलें आमची जिणी भाग्यवन जाता, फळादी जाता, सुफळ जाता. पवित्र पुस्तक वाचूंक आमी जुदेवांतान शिकजे. पोरण्या सोल्लंत तांकां विधी विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्या 4 ते 8. देवाचें उतर तुज्या कपोलाक बांद, तुज्या बावळ्याक बांद, तुज्या घराच्या दरवंता बांद, शाराच्या गेटीक बांद. न्हिदताना बसताना उठताना. आमच्या घरा वाड्याचो मोते गेल्ल्या उपरांत जिविताचें उतर काडटात न्ही गे, ते घरायन बरोवन दवरतात मग तुमी आल्तारी कडेन. पयलें तें नियम आसलें. सो विदे कॅलेंडर करन हरी एका म्हयन्यान काडलेलें जिविताचें उतर आल्तारी कडेन बरोवन दवरचें आसलें. एक घरांतल्यान भायर येताना घरांतल्यान भितर येताना तें जिविताचें उतर वाचचें आसलें. तुमच्या घराय तें वाड्याचो मते गेल्ल्या उपरांत फाटीं आयल्या उपरांत जिविताचें उतर काडलें बरोवन दवरा. मस्त पडी परत्यान तें सांगा. उठताना बसताना न्हिदताना इंत उतर आमच्या काळजांत रोमताना देवसरा आमी पाडाव करूंक शकता, देवसरा आमी धांवडावंक शकता. तर तें देवाचें उतर आमच्या घरांत सदांय आसूं दी. 3 संगती आमी करया. जेजू तें देवाचें उतर, त्या जेजूचो आमी मोग करया. मोरये मायेक देवाच्या उतराची स्त्री म्हणटात, कित्याक तिणें जेजूचो मोग केलो. जेजू तिच्या जिणयेंत केंद्र जावन आसुल्लो. आनी देखून पेद्रून म्हणलें, सोमिया आमी कोणा सशी वचो? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. जुआन बरयली सुवार्ता अध्याय 6 वाक्या 7 आनी 8. जॉन 6:68. जेजू आमच्या घरा आसूं दी. दुसरें पवित्र पुस्तक देवाचें उतर पवित्र पुस्तकां लिखलां, त्या पुस्तकाचो मोग करया. एजेकेल प्रवाद्या सांगलें, घे हे ग्रंथ आनी खा. ताणें केलो. ताका रूस भोगली ताची. तोंडांत कोडू आनी काळजांत ताच्या गोड जावं मोव भाशेन तें गोड जालें. काणगोवया. इल्लो वेळ आसा करया. पापा फ्रांसीस म्हणटालो, बायबलाचो काबाडान दवरूंक न्ही, हातान धरूंक. आमच्या बॅगांत आमी स्त्रियो मस्त पडी स्त्रियो तुमी येताना बॅगांत मोबायलां घालतात. त्या मोबायलांत सांगता नवो सल्लोय घाला धाकटो. बसार बसून येताना सगळो दीस मोबायल पळोवच्या बदलाक तो नवो सल्लो खाण गेल्यार इल्लें वाचतलें इल्लें चड अर्थ बरयत. मोबायलांत आसा, मोबायलांत आसूं दितें. तो बायबलो पवित्र पुस्तकां बरयिल्लो तो नवो सल्लो तुज्या हातांत खाण घे, उक्तो कर आनी वाच. आनी माने वाचल्यार पावना. तो नियाळ्या कोबूची उरल्या बरी.
आमी कोपाचो ज्यूस पियेता तो गाण्यान पिठो केल्लो, तो गाण्यान पिठो केल्लो कोपाचो ज्यूस पियोवच्या की मोहंती सायबिणीच्या फेस्ता दिसा ज्यो उरल्या उपरांत आमी कितें केल्लें, कोबू कुडके कर, शिरो कर, शीर तोंडान घालना, साबण रोस आमी गिळ्ळलो, मस्त बोटी आमी आनी एकल्यान गिळ्ळलो, आमी गिळचो, आनी एकल्यान केल्लीं चिवणां मागीर आमच्या तोंडान घालून चापची आमी, म्हळ्यार देवाचें उतर आनी एकल्यान सांगचें ना, तो कोबू म्हणचीन, ओ कोबू काणगे हातान काणगे, शिरो कर, एक चापटार काड, आनी एक शीर कर, वर्सस काड, तूं वास, तूं नियाळ कर, तूं साब, गंध करणं साब, रुची करणं साब, तो रोस पिये, भलायकेकी बरो, मोतीकी बरो, कुडीकी बरो, कुटुंबाकी बरो, तुकाय बरो, भुरग्यांकी बरो, आवय बापायकी बरो, सगळ्यांक बरो. ही रूस ही सोबाय साकोंग आमी कृपा मागया, आमी नियाळा करया आनी गावया गीत. देवाच्या उतराचें गीत आसा, ती सोबाय वर्णूचें गीत आसा, गायता काळीज म्हजें येसुमिया, गायता काळीज येसुमिया. सोबाई तुज्या उतरांची, तुज्या कृत्यांची, दाबारी हावेची ती हांव गायता म्हणून हें गीत गावन हो आमचो नियाळा करया. उपरांत सक्रामेच्या आराधनाक आमी आयतीं जावया. आमकां बायपाट येता तें आमी सकाळां गावया. गैता काळीज मोजे येसुमिया, सोबाय कृत्यांची तुझ्या, दिता साच सोमिया, वोडा वैभवाक तुझ्या. सकाळां गैता काळीज मोजे येसुमिया, सोबाय कृत्यांची तुझ्या, सर्व रस्ता दिता साच सोमिया, वोडा वैभवाक तुझ्या. सूर्यो आनी अंतरणी तारा, गायता तुझी की जाण सितारा, गासयतात महिमा तुझी दर्याची लारा, सर्व रस्ता वाकणता तुका संगीतारा. गैता काळीज मोजे येसुमिया, सोबाय कृत्यांची तुझ्या, सर्व रस्ता दिता साच सोमिया, वोडा वैभवाक तुझ्या. एक घडीवर आमचे दोळे आमी धांपया. कितें आमी आज आयकलें, खंयच्यो संगती म्हाका पसंद जाल्यो आज आयकल्ल्यो. आज हांवें म्हज्या जिणयेंत कितें पाळोवंक जाय पवित्र पुस्तका विशयान, तें दिरवें, तें मोती, तें मोगाचें पत्र, तें वळखेचें कार्ड, तें भलायकेचें दायज, तें जनवायेचें भंडर, तो एक दिवो, तें एक मोव म्हजें करीजे, म्हज्या हातान धरीजे, इल्लो बेटवळ आसा करीजे. देवाचें उतर वाचचें, विशाल मौन, नितळ काळीज आसजे. ह्या वरवीं हांव शिस्तेचो सिपाय जातलों, मोगाळ व्यक्ती जातेली जातलों, जानवायेचें भांडार म्हजे भितर भरतलें, भलायकी म्हाका मेळटली, दादोसकाय म्हजी सडटली, नवें प्रेरण म्हाका मेळटलें. ಎಂತ ಪ್ರೇರಣ ಎಂತ ದಿರುವೆ आता परत नियाळच्या खातीर तत्तू येवकरिस्तांतलो जेजू जानवायेचें भांडार दैवीक उतर देवाचो शब्द येवकरिस्ता रुपार मेजाक येता. ताका आमी स्वागत करच्या खातीर आयतीं जावया आनी मान आनी महिमा तुका म्हणलें गीत आसा तें गीत गावन येवकरिस्तांतल्या जेजूक
आमचे मदें आमी आपोवया, ताका आमी स्वागत करया, ताची ओडविकाय गावया, ताची स्तुती करया, ताचें तें दिवी दिवचें वतर आमचें दिरवें जावन घेवच्याक कृपा आमी मागया. आणि महिमा आराधन तुका सुम्या मान आणि महिमा आराधन तुका सुम्या हर एक दिन भी सगी संसारी से पड़ता तुझे चढ़ते मान आणि महिमा आराधन तुका सुम्या वेळा काळा पूर्वी देवा सवे असलो देव पण तुझे लिपो मुनशा कुडगे येऊन आयलो पाताक मात्र एक सांडून मुनिसाव जियेलो उंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगा तुजो भक्ताक सदांच दिलो मान आणि महिमा आराधन तुका सुम्या हर एक दिन भी सगी संसारी से पड़ता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सुम्या निमाण्या त्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिलो सेवेन जीवित सर पायशी सांचे दुले उंडो वाईन मास्रगत तुझे कुडीन बदलय मुझ्या उडासा करात म्हणून सोमया तुवें शिसांग आदेश दिलो मान आणि महिमा आराधन तुका सुम्या हर एक दिन भी सगी संसारी से पड़ता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सुम्या मान आणि महिमा आराधन तुका सुम्या हर एक दिन भी सगी संसारी सरपटा तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सुम्या आराधन तुका सुम्या आराधन तुका सुम्या Hallelujah, 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 जेजू आमच्या देवा आमच्या सुम्या आमच्या राया आम्ही तुका अर्घां दिता आम्ही तुझी स्तुती करता
हालेलुया 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 येसुवे 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 सोमिया जेजू अर्गा तुका वगळा तुका वंदन तुका स्तुती तुका प्रेज द लॉर्ड adore the Lord bless the Lord glorify the Lord hallelujah 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 Jesus 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 सकना वडल्यान स्तुती करूया आमच्या देवाची स्तुती करूया आमच्या रायाची स्तुती करूया देवी सोबतो आमचो देव तो आमचो इश्ट तो आमचो ते मोल तो आमची पिढा तो पूर्ण करता आमकां सकत दिता आमकां नवे मोल दिता सर समस्ये सर पिढा सर देवकाराच्यो ताळण्यो तेंका जावा सर पदकाची मुळां आमी ताका खान उडयता जेजू आमकां तूं घटाय दी मोल दी सकत दी वजवाड दी हालेलुया 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 जीसस 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 सोमिया जेजू हर कांदुका हालेलुया 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 जेजू जेजू सोमिया हालेलुया हालेलुया जेजू सोमिया दैवी सत्य बरो आमकां तुजे बोर आमकां दी तुजी गटय आमकां दी सर पिडा मोदीची पिडा कुडीची पिडा सब सकत वायट सकत आमचे तान पयस कर तुजे आमली रगत आमचे वाडय सोमिया हालेलुया 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 जेजू 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 तुझे रगत आमचे लय तुझे आमली रगत आमच्या शिराणी आमच्या तकलेर आमच्या हाता पायान वळून दे हालेलुया 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 जाग्यार सोम्याची कृपा वळोवन दी पिडा बूट जावं दी नवी सकत वळोवन दी जेजू हालेलुया दोनी हात काळजाकडे दामण धरया उपकार जेजू पळोवया आनी गावया सोम्याची सकत बघया सोम्याचो उजवाड बघया सोम्याचो आधार बघया सोम्याचे आशीर्वाद बघया ये जेजू आपोड जेजू बूट कर जेजू नवी सकत म्हाका दी विडा पयस कर पदका पयस कर नवी जिणी म्हाका दी भगेवो जिणी म्हाका दी हरका तुका हालेलुया 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 एक घडी मावून रावया सुम्याची कृपा ताची मजत ताचे बेसांव ताचे आशिर्वाद भावा भयणी तुज्या तकलेच्या तुदयेंतान पांयाच्या मुळा पर्यंत आतां वळोन आसा सुमी तुका आपडून आसा ताची कृपा तुका लावन आसा ताचे आशिर्वाद तुजेर येवन आसा भोग तें अनुभव कर एक्सपिरियन्स द टच ऑफ द लॉर्ड एक्सपिरियन्स द टच ऑफ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಯೇಸುವಿನ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ
ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ನರಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ದ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. इन एवरी वेन इज फ्लोईंग. शिराणी सोम्याची सकत भावानी बहिणी वाळता अनुभव कर. भोग एखाद्याची थंडाई, एखाद्याचे समाधान, एखाद्याची हळवाई भोगता तुका संतोष पाव. तसेंत राव भोग सोम्याचो सांगात पण तसो अनुभव कर. सोम्याची सकत अनुभव कर. खंयसर तुका पिडा आसा कुडींत थंयसर ती सकत वाळोण आसा. आपण सोड सोम्याक. सोम्यान कोडाच्या पिडेस्त आपडलें तो जागो मात्र न्ही, ती सुवात मात्र न्ही, मनीसच बरो जालो. कोणें ताका आपडलें आनी कोणाक ताणें आपडलें. ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾರೋ, ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಗುಣಮುಖರಾದರು. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಟಚ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, whomsoever Jesus touched were healed instantly. Touch me, Lord. Heal me, Lord. Cleanse me, Lord. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ आपड सोम्या, गुण कर सोम्या, बरें कर सोम्या. म्हज्या मतीची पिडा, म्हज्या काळजाची पिडा, म्हज्या हातापांयांची पिडा, म्हज्या हाडांची पिडा, म्हज्या कातीची पिडा, म्हज्या पोटाची पिडा, म्हज्या तकलेची समस्ये, म्हजें टेन्शन सगळें आपड सोम्या. तुजो स्पर्श थंयसर येवन दी. टच मी जीसस. Heal me, Jesus. Touch me, Jesus. Heal me, Jesus. Fill me with your grace, Jesus. ಕೃಪೆಯನ್ನು ಬರ್ಸೋಮ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸಿ, ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ, ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಯೇಸುವೆ 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 ಯೇಸುವೆ. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू. आपड जेजू, आपड जेजू. गुण कर जेजू. बरी भलायकी म्हाका दी जेजू. हालेलुया, हालेलुया. म्हाका म्हज्या मोगाच्या कोणा खातीर मागता सगळ्यांक आपड जेजू. तुजी गुण कशी सकत वाळय जेजू, वाळय जेजू. तुजी कृपा वाळोवन दी, म्हणजे सकत वाळोवन दी. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुमची जाप, मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. सर मान पावस जाल्ल्या जेजू. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. सर होगळा पावस जाल्ल्या युकरिस्तांतल्या जेजू. मान आणि महिमा तुका सोम्या युकरिस्तांतल्या जेजू. सर स्तुती तुका फावो देखून. मान आणि महिमा तुका सोम्या. सर पवित्रपणान भरलेल्या युकरिस्तांतल्या जेजू. मान आणि महिमा तुका. सर भाग्यवानपणान भरलेल्या युकरिस्तांतल्या जेजू. मान महिमा तुका. सर गौरव पावस जाल्ल्या युकरिस्तांतल्या जेजू. मान आणि महिमा तुका सोम्या. सर दैविकपणान भरलेल्या युकरिस्तांतल्या जेजू. मान आणि महिमा तुका. सर महिमेन भरलेल्या युकरिस्तांतल्या जेजू. मान आणि महिमा तुका सोम्या. सर नमस्कार पावस जाल्ल्या युकरिस्तांतल्या जेजू. मान आणि महिमा तुका सोम्या जेजू. एक घडीभर मावून रावया, परत जेजूक तो पळोवया. पळया जेजूक. तुमचे दोळे जेजूचेर कंसया. हांव ताका पळयतां आनी तो म्हाका पळयता. म्हणत सांग ही उतरां. हांव ताका पळयतां आनी तो म्हाका पळयता. हांव ताका पळयतां आनी तो म्हाका पळयता. हांव ताका पळयतां
आनी तो म्हाका पळयता. कंटिन्यू. तमासा तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सत मांडताय न्ही. म्हाका दोळ्यांनी पळयनासतना सत मांडटा ते कितले बागी. तुमचो तो तोमास बाबर ताच्या दोळ्यांनी, आत्म्याच्या दोळ्यांनी तूं आतां जेजू पळोवन आसाय. बरें करून पळय. ते सकत तुजेर वाळून दी. ती वाळोवंक सोड. कोणा बसोंक जाय बसचें. कोणा दिंब्यांनी असो कितलो वेळ जाय तितलो वेळ तो दिंब्यांनी राव. तुका पुरो जाताना बस. कोणा बसोंक जाय बसचें. सुमया मुखार तें करचोसो वेळ, ग्रेस्त वेळ तो तुका तो मेळना खंय. असलें वातावरण तुका खंय मेळना. इगर्जे वचोजे तर मात मेळटा. आज तुका अवकाश लाभला. तुका देवान फावो केला आज ह्या युक्रेसांतल्या मुखार बसूंक, ध्यान करूंक, नियाळ करूंक. संतोश पाव. तुजें काळीज, तुजें मोन सुम्या थंय खंचय ददोशी जा. खुशी पाव. तुजें काळीज नासोवन दी. तुजो आत्मो संतोश पावोवन दी. तुजी मोत उल्हासान उडी मारून दी. फील हॅपी, जॉयफुल. फील जॉयफुल. ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ, ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಿಷ ನಿನ್ನ ಸಮಾನಿಲಿ ವ್ಯಯಿಸು. बसल्याकडे किंवा दिम्यान असल्याकडे आम्ही ऐकूया. तो जेजू म्हणालो. एक ओंपी ओंपोंक भायर सरन गेलो. तो ओंपताना थोडें बी मेरेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन केलें. हेर थोडें चड माती नासलेले कडपी सुवातेर पडलें. हांगा माती वयले बरत आसलेले वरवीं बेगीनच तें किरललें. पूण सूर्य उदेंवन येतास तें करपलें आनी ताका पाळां फुटोवंक नात देखून तें सुकून गेलें. हेर थोडें कांट्या झाडां मदें पडलेलें आनी कांट्या झाडां वाडटाना ताका तांणी चिरडून मारलें. आनी हेर थोडें बरे सुवातेर पडलें आनी थंय वाडोवन फळ दिवंक पावलें. थोडें 100 वांटे, थोडें 60 आनी थोडें 30. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. थोडें 100 वांटे, थोडें 7, थोडें 30. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. एक बापूय आनी एक पोतू एका आचार्याच्या कोडक्याक गेल्ले. शिल्पीन वावर कडच्या कोडक्यांत तो विविध इमाज्यो तयार करनासलो. थंय तो व्हडल्या एका फातराचेर हॅमर, सुत्तो आनी इरणे घेवन मार घालतालो आनी हेणे तेणें फातराचे कुडके उचलताले. तांचें काम संपयल्यांत धाकटुलो पूत आनी बापूय फाटीं आयले. साबार दिसां उपरांत परत्या त्याच कोडक्याक ते गेल्ल्या वेळार त्या आचार्याच्या कोडक्याक रिकताना फातरान तयार केल्लें व्हडलें एक सिंह लायन थंय आसलें. धाकटुल्या पुतान बापाय कडेन विचारलें, डाडा आमी आदल्या फावटी हांगा आयिल्ल्या वेळार हें फातराचें सिंह हांगा नातलें तें आतां खंय तावन आयलें. तेच्या डाडान म्हळें, तें गी पुता तें हांवें त्या फातरांत आसलें आनी त्या शिल्पीच्या मोतींत आसलें. शिल्पीच्या मोतींत आसलें फातरा भितर येवन ते तयार जायचे जाल्यार फातरान मार केले. फातरान हॅमराचे मार केले
आनी स्पंदन केलें. स्पंदन करिनासल्यार फातर पिठो जाता आहलो, कुडके जाता आहलो, सिंह तयार जाते ना. फातरा भितर सिंह आसा. त्या सिंहान रूप काणचें जाल्यार मार खावंक तयार आसत, शेप काण घेवंक तयार आसत. आमी एक वस्त्राचो कुडको टेलराक दिता, पूण थोड्या फावटी तें वस्त्र समान आहा जाल्यार टेलराक शर्ट शिवंक, ब्लावज शिवंक जायना. तें वस्त्राचो कुडको त्या कात्रीक स्पंदन करीजे, मिशिनांतल्या सुवेक स्पंदन करीजे, रूप येता, शर्ट जाता, ब्लावज जाता, पॅन्ट जाता. भवानी भयणी, देवाचें उतर देव ओंपुणून तो आसा. थोड्या कडेन सुकण्यांनी येवन केलें, थोड्या कडेन मापाया मनाची डोण मेलें, थोड्या कडेन कोरपण गेलें, आनी थोड्या कडेन 100 वांट्यांनी, थोड्या कडेन 60 वांट्यांनी, थोड्या कडेन 30 वांट्यांनी. कितें हांयें बरो व्यत्यास? ओंपी एकलोच, कोण तो? देव. बी एकच, पूण पडुल्ली सुवात पळया, चक्कड काम देव करता. किर्लशें करचें देवान, फळ दिवचें जागेचें करचें देवान, पूण किर्लो करूं वातावरण करीचें हांवें. माती म्हजी, म्हजें काळीज. उदक म्हजें, हांवें घालीचें उदक. नितळ करचें काम म्हजें. कोयर काडीचे, कीड काडीचे हांवें. वत दिजे हांवें, सावळी दिजे हांवें. हें पुरो एनवायरमेंट कोणें तयार करीचें? हांवें. तवळ तें किर्लता, पांटे पडटात, फुलां येतात, फळां येतात, सोबा येता. देवाचें उतर तुजें तें आनी म्हजें तें फळ दिजें जाल्यार हांवें स्पंदन करीचें. आय नीड टू रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. इफ आय रिएक्ट आय मे नॉट बेर मच फ्रूट. म्हाका मारनाका म्हण फातो 2 कुडके जाल्यार, वा मिशिनां घालतना वस्तूर मुदो जाल्यार कांय करूंक जायना. हांव ती व्यक्ती, हांव तें सुवात देवाचें उतर स्विकार करचें. देखून हेब्रेवां बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 12, देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें करें. जिवें क्रियात्मक, एक्टीव. पाजले 2 दारींचे तालवारी प्रास चड कातरूंक शकता, पूण तुवें तयार आसचें कुडके करूंक. इजाया प्रवादी अध्याय 50 chapter 55 verses 10 to 11. Isaiah 55 वाक्य 10 आनी 11. देवाचें उतर पावसाक सरी केलां. रेन कितें वाचता पळया. जशें पावस आनी बर्फ मळबातान पडटा आनी ओंप्या बीं दिवंक शकता, तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी फाटीं येना. खरेंच तें आयकल्यार जीव लाभयता, समाधान दिता, उजवाड दिता. भवानी भयणी, तुका समाधान जाय, संतोश जाय, सोम्याचे उतरां पाळो दी. सांत ऑगस्टीन आमकां म्हणटा, देवान म्हाका कितें सांगोंक आसा म्हूण आयकोंक हांवें देवाच्या उतराचें दार तापडलें. देवान म्हाका कितें सांगोंक आसा म्हूण आयकोंक हांवें देवाच्या उतराचें दार तापडलें. देखून सांत आगोस्तीन, पत्की आगोस्तीन शांत जालो. तरणाटो एम्बिशियस सांत फ्रांसीस सावेर मिशनरींचो पात्रोन जालो. लोरेटो मेळत आसली कोलकाताची तेरेजा सांत जिवी सांतीन जाली. आनी हांव आनी तूं तें देवाचें उतर तें वाचून, तें नियाळून त्या परीन जियेत आसतना हांवूय भाग्यवान जाता, तूंय भाग्यवान जाताय. तर आमी तें उतर आमचें करून घेवया. सोम्याचें उतर रोस दिवचें, गोडसाण बरयलें करया आनी गावया गीत. सोम्या तुजें उतर वी वी तुमच्या कोंकणी भक्ती गितां सोम्या दिनाच्या बुकांनी V4
विचार सोमया तुझे उतर जिवी दिता आमी गावया. सोमया तुझे उतर जिवी दिता जिविता वाट मोजी उस्वाडायता धैर्य दिता बोल दिता सदा बाळता जिवीत मोचे सुपोळ करता. सोम्या तुझे उतर जिवी दिता जिविता वाट मोची उजवाडायता धैर्य दिता बोल दिता सदा बाळता जिवीत मोचे सुपोळ करता. देखो नो उलय सोम्या ओला ऐकाता साबत सो उलय सोमया उलय दैवी उतर सलय माका तुझ्या उतराप्रमाणे सलय सोमया जावना साय अश्रू मोसो उलय सोम्या ओला ऐकाता साबत सो सलय माका सल जावना साय अश्रू मोसो सोम्या तुझे उतर जिवितास अजमेतान मोची तांबाशिक कुर्पे जर्दी तुझे तै पावास हद माका मांडव. देखो नो उलय सोम्या उलय उलय ऐकाता सागत सो सलय माका सल जावना साय अश्रू मोसो उलय सोम्या ऐकाता साबत सो सलय माका सल जावना साय अश्रू मोसो. वय सोमया तू आमचे लागीं उलयताय तू म्हणजे लागीं उलयताय सुखांत आनी दुखांत पिडेंत आनी भलायकेन एकसूरपणान सांगातपणान सोलवणेंत आनी जैतांत बरें जातानाय खोटें जातानाय हरी एका घडये तूं म्हजे लागीं उलयताय. पूण म्हजे कान दाट जाल्यात गी म्हजें काळीज दाड्डें जालां गी म्हजें मोण फातोर जालां गी फातोर जाल्लें म्हजें मोण करगोन दी दाड्डें जाल्लें म्हजें काळीज तुज्या उतरां उक्तें जावं दी केप्पें जाल्लें म्हजें कान तुज्या उतराक तें उक्तें जावं दीत. देवाच्या उतराची सकत कितली देवाच्या उतराची सकत कितली. जेरेमिया प्रवादी म्हणटा ताजे म्हणपा देव म्हणटा म्हजें उतर फातोर कडपा पिठो करतेल्या हातोड्या सारकें हेमा फुटयता. तोच प्रवादी म्हणटा म्हजें उतर उज्या सारकें उजो कितें करता नितळ करता भस्म करता मोव आसलें घट करता घट आसलें मोव करता. तर तें वाचूंक जाय. देवाच्या एकाच उतरान सगळो संवसार रचीत जालो. उजवाड जावं म्हळें जिवी येवन दित म्हळें मनशां करया म्हळें. सोम्याचें उतर ताचीं कृत्यां तशेंच जालें. देवाच्या एकाच उतरान दर्यो जेजूच्या उतरान दर्यो शांत जालो. तांबडो दर्यो दोन फाळें जावन सुखी धरून उपजली. देव सार फोडले पिडेस्त बरें जालें
मेलनी उठोन बसली. जेजूचें जीवन जेजूचें उतर आयकून एम्मावसाच्या वाटेर सीस म्हणाले तो उलयतना आमचें काळीज आमचे भितर पेट्टालें न्ही गी. पवित्र पुस्तक विवरण सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेट्टालें न्ही गी. रेबटी मिसा गेल्ल्या वेळार हांव आनी तें तूं सांगूंक शकता गी. आज पाद्र्याबाण शर्माव दिताना म्हजें काळीज पेट्टालें न्ही गी. आज इगर्जेन 4 वाचपां आसलीं मिसा वेळार पयलें वाचप किर्तन, दुसरें वाचप सुवार्ता आयकतना म्हजें काळीज. आज वाड्या जमोते गेलो हांव गेलीं थंयसर देवाचें उतर वाचतना म्हजें काळीज म्हजे भितरच. आज हांवें किर्तन गायलें इगर्जेंत वाचपा उपरांत म्हजें काळीज म्हजे भितरच. आज म्हज्या बाबान, म्हज्या मायन, म्हज्या डाडान, म्हज्या मम्मीन म्हाका बुधबाळ सांगतना म्हजें काळीज पेटलें न्ही गी. मस्त म्हजें काळीज पेटतना थंड बस वगेत राव. तूं कोण म्हाका सांगूंक? म्हाका फ्रिडम ना ह्या घरा. आमच्या भुरग्यांची जापी आज म्हाका ह्या घरांत फ्रिडम चड जालां. आयक बाबा, आयक, तुजें फ्रिडम म्हळ्यार कितें? तुका फ्रिडम आसा म्हणून मदल्या मार्गांतल्यान वचूं जाता गे. देखून आयक, म्हजें काळीज म्हजे भितर पेट्टालें न्ही गी. पेटोवन दी, जळोवन दी, आयकून दी. देवाचें उतर आयकल्लें दम दूत जेजूक साक्षी जाले, मार्तीर जाले. आमी दोळ्यांनी पळयिल्ले आनी कानांनी आयकल्लें आमकां सांगनासतना रावोंक जायना म्हणाले. रगत वरयता पर्यंत, जरपणाचे मार खाता पर्यंत. पूण नेगार केल्लो जुदास गळपास कानून मेलो. तो येताना भायर येताना रात जाल्ली म्हणटा पवित्र पुस्तक. जिनी निमाण जाल्यार रातच जाली. नेगार केलें, गळपास कान गेलो. तरणाटो क्रिस्त तरणाटो जेजू दर्शन आयिल्लो, जेजूचें उतर आयकून ताका नाका आसलें, निराश जावन फाटीं गेलो. एम्मावसाच्या वाटेचे सीस काळीज पेट्टा म्हणलें फाटीं गेले. आनी ते म्हणाले स्वामी खरोच जिवंत जाला, सिमांकुचो दिश्टी पडला म्हणाले. हें उतर आयकून ते पाळटात. चड बागी म्हणालो जेजू. आनी हें उतर परगटतना सांग पावल म्हणटा, हा कितलें विचित्र येणें. सुवार्ता नेतेल्यांचें रोमाकारां पत्र अध्याय 10 वाक्य 15. आनी हें उतर आयकून जेजूच्या पांयां तळा मार्ताची बहीण मोरी बसुल्ली. सुम्यान कितें म्हळें? मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला. देवाचें उतर आयकोंक सोम्याच्या पांयां तळा बसुल्ली. तुमी हांगा येयल्लीं, तुमी आज सोमी म्हणटा, येवकारी सांगलो सोमी म्हणटा, तुमी आज बरो वांटो विंचून काडला. जिल्ली आनी शेल्ली, पावलो आनी लुविसा कोण तुमी हांगा बसल्यात पळय, तुमी आज बरो वांटो म्हणा काळजा हात धरन. आज हांवें बरो वांटो विंचून काडला. अर्गां जेजू, आज हांवें बरो वांटो विंचून काडला. वगळाप जेजू, आज हांवें बरो वांटो विंचून काडला. वंदन जेजू. इंत देवाच्या उतराची गुंडाय रुंदाय आमी वर्णुया, अर्गां दिवया आनी गावया गीत. सोम्या तुजें उतर V8 त्यात बुकांनी V8 काडया आनी सोम्याच्या उतराचें वर्णन आमी करया, गायन आमी गावया. उतर तुझे सोमिया जीवी उस्वाडाय था. उतर तुझे दनिया जीवी सुपोर करता. दैवी तुजें उतर, दैवी तुझे उतर अत्रे गानाय करता. मोगाळ तुझे उतर भक्ती सदा पाळटा. सासनाचो जीव दिवचें.
Sasna sochi temche Uttar de mogache Atme tan bagomche Uttar somya tuche देखून Devi tuche uttar Atre ganay kota Mogar tuche uttar Bhakti sada parka भक्तीन भक्तीन sada parka Bhakti sada parka कित्याक देवाचें उतर तें जानवायेचें भांडार शिकोवन दिवंक सूख करतल्यांक बेश्टावंक तरबेती दिवंक उपकारता शिकोवन दिवंक सूख केल्ल्यांक बेश्टावंक तरबेती दिवंक उपकारता हे वरवीं देवाच्या भक्ताक सर बऱ्या कामांत तरबेत जावंक साध्य जाता तिमोथी बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 3 वाक्या 15 ते 17 जेजू म्हणटा मनीस उण्यान मात्र जियेना बघा देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान तो जियेता मातेवाचो वंजेल अध्याय 4 वाक्या 4 तें इतलें ग्रस्तक्यान बरलेलें उतर हांवें कितलें ध्यान दिवन वाचलां नियाळ्ळां थंय हांगा खंडीत हांव सुकलां हांव मनीस चुकोन पडलां बोगसाणें मागतां तुमची जाप सोमिया म्हाका बोगशी Sumya maka bukshi तुजो पवित्र पुस्तक तुजें दैवीक पुतरटणाचें पुस्तक म्हणून हांव नेना जाल्ल्याक सोमिया maka bukshi तुजें दैवीक उतराक हांवें गमान दिनासल्ल्याक Sumya maka bukshi तुजें जिवी दिवचें उतर हांवें वासिनासल्ल्याक Sumya maka bukshi तुजें उतर हांवें ध्यान करिनासल्ल्याक Sumya maka bukshi पवित्र पुस्तका फावो तो मान हांवें दिनासल्ल्याक Sumya maka bukshi तुजें उतर आयकोंक काळीज म्हजें दारूण केल्ल्याक Sumya maka bukshi तुजें उतर जिवी दिवचें म्हण हांवें विसरल्ल्याक Sumya maka bukshi तुजें उतर उजवाड फांकोवचें म्हण हांव नेना जाल्ल्याक Sumya maka bukshi तुजें उतर वाचून नियाळून ते पर्यंत जिये नासल्ल्याक Sumya maka bukshi सुरेशप्राच्या पवित्र आनी जिवी दिवच्या अवताळ्याक आयकोंक इन्कार केल्ल्याक आमी बोगसाणें मागया आनी गावया गीत आई आई 10 आई तुमच्या बुकांत त्यात बुकांत आई 10 आसा आजच्याल हांव सोमिया थंय हांव बोगसाणें मागता म्हणून आमी गीत आमी गावया Öçel ha servis pora mucha Burvusha kityak tumbo kakulda काकुळ दाखय बोगशी म्हाका Öçel ha servis pora mucha Burvusha kityak tumbo kakulda काळीज म्हज्या मोणी तळकर Tersa aulale tantucha Mai pasan atang kerma nita तुज्या उतरान म्हाका भोस गवळी तूं शेळयांक सरयताय शेळी हांव म्हजो मोस करताय तुज्या उतरान जिवी दिवच्या उतरान तुजे तर हांव पयस सरतना तुज्या उतरान म्हाका फाटीं हाडन तुजे संगाता हिंडात दवरताय गोळी तूं शेळयांक सरयता शेळी हांव मोसो बोस करता तुजे तांव हांव पयस पावताना पाटी हाड हिंडाक दवरता अचल अचल हा सर्विस पोरा मुच्या परवशा कित्याक तुंबो कादोळदा नितळसा
Olale tanto mai passan Adang terma ganita वै सुम्या तुझी काकुळ तुझी मजत म्हजेर आसूं दी तुझें उतर वाचून नियाळून ताची ग्रेस्त काय साकोण म्हजे जिणी परिवर्तन करूं म्हाका कृपा दी त्या उतराण आमची पिडा आमचे तेसांवां आमची सर गरजो तुमी भरून दी म्हणून आमी मागया चकण आमी दिमी गेल्या आमच्यो विनवण्यो आमच्यो गरजो सोम्याच्या उतरां मरिपात सोम्याच्या पांयां तळा आमी दवरया तुमची जाप सोम्या तुझ्या जिवीत दिवच्या उतरान म्हाका बर सोम्या तुझ्या जिवीत दिवच्या उतरान म्हाका बर देवाचें उतर आयकोण ती पाळची सुभागी म्हणून शिकयल्या जेजू सोम्या जिवीत दिवच्या उतरान म्हाका बर आमच्या बापा म्हणलें मळादी उतरांनी बरयलें दैवीक मागणें शिकयल्या जेजू सोम्या तुझ्या जिवीत दिवच्या उतरान म्हाका बर दुवे तुझ्या भावार्थान तुका बोरी केली म्हणली दैवीक उतरां उच्चारण गुण केल्या जेजू सोम्या तुझ्या दैवीक उतरान आमकां भर चलये उठ म्हणल्या उतरांनी मेल्ले चलयेक ही उतरां उच्चारण जिवंत उठयल्या जेजू सोम्या तुझ्या जिवीत दिवच्या उतरान आमकां बर देवाचें उतर आयकोण ते बरी करता ती म्हजी आवय आनी म्हजे भाव आनी भयण म्हणल्या जेजू सोम्या तुझ्या जिवीत दिवच्या उतरान म्हाका बर म्हाका खुशी आसा नितळ जा म्हणल्या उतरांनी कोडकाराक नितळ केल्ल्या जेजू सोम्या तुझ्या जिवीत दिवच्या उतरान म्हाका भर चल हांगाचो सैताना म्हणल्या उतरांनी देवस्तराक धांवडावन देवस्तराच्या पासातां राखल्या जेजू सोम्या तुझ्या जिवीत दिवच्या उतरान म्हाका भर थंड जा चुप राव म्हणून वाऱ्या वादळा बेस्टावण वारें वादळ वयस्कर सिसांक सांबाळलेल्या जेजू सोम्या तुझ्या जिवीत दिवच्या उतरान म्हाका भर ये म्हजो पाटलाव कर म्हणल्या उतरांनी धर्मदूतां विंचलेल्या सोम्या जेजू सोम्या तुझ्या जिवीत दिवच्या उतरान म्हाका भर पुता तुजी पातकां बगसली म्हणल्या उतरांनी पातकां बगशिल्ल्या जेजू सोम्या तुझ्या जिवीत दिवच्या उतरान म्हाका भर कोसा सुवार्ता परगट कळल्या म्हणल्या उतरांनी सिसांक सुवार्ता परगट करून धडल्या जेजू सोम्या तुझ्या जिवीत दिवच्या उतरान म्हाका भर बाबा भयणीनो आमची सर पिडा आमची सर गरजो कितें सगळें आसा सोम्याच्या पांयां तळा दवरया सोमी आमकां आपडोवन दी सोमी आमकां गूण करून दी आमचे समस्ये आमकां दोसचे रगले आमचें एकसूरपण आमचें एकांतपण सोम्याच्या पांयां तळा दवरया सोमी आमकां आशिर्वाद दिता सराचे आशिर्वाद आमचो भावार्थ घट करून दी आमचो बरोवसो तीर करून दी आमकां समाधानान भरून दी सोम्या जेजू तुजें दिवी दिवचें उतर म्हज्या काळजांत म्हज्या मनांत म्हज्या आत्म्यांत म्हज्या शिरांनी वळोवन म्हाका नव्या सक्तीन भरून दी म्हजी पिडा पयस करून दी म्हजें टेन्शन पयस करून दी म्हजो वावर व्हळादीक करून दी हांवें हाती धरिल्लीं कामां शेवटा पावोवन दीत आनी म्हाका सुटसुडीत करून दीत तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोमी आमकां बेसांव दिता हें बेसांव जोडूंक आमी गीत गावया Idia boda sacramenta sestang naman karuya purbila tarupa botla navyoniti adaya salvamecha askat visvyam Babotaci boltivia Zashimata Tashisputa Ullasani stutisa Potvi maima sasta sasta Ekastalya hersita
तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावता प्रार्थुया. हे देवा, विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करून दायेन फावो कर. तुजें जिवी दिवचें वतर नियाळूंक आनी ते पर्यंत जियोन आमची जिणी सुफळ करूंक भागी करूंक आमकां तुज्या दैवीक सक्तेन भर, जो जियेताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना. आमेन. परी आसात. देवान केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता एल्स्टन रेगो ह्या याडी मँगलोर हाचो आज 50th बर्थडे. नोयल कॅस्टेलिनो आनी कुटुंब उद्यावर, ग्लेविन सुप्रिता डेसा मणिपाल, KS माता बोट मल्पे, आराधना बोट मल्पे, ऐश्वर्या आनी रेल्वेन टिकोना दुबय, लेन्स्टन कार्डोजा उद्यावर, सिंथिया डिसोजा कैकंबा, जुडी लुविस मणिपाल, मेबल आनी डेनिस कॉड्रस आनी कुटुंब कालमाडी हांचो आज बर्थडे तशेंच वेडिंग एनिवर्सरी. करुणा माता बोट माल्पे, आवे मरिया बोट माल्पे, वेलेरियन फर्नांडीस उडपी, एस्मोन कोश बसरूर, मार्टिना डिसोजा आनी कुटुंब बॉम्बे, रीटा डिसोजा कुंतलनगर, स्विझल डिसोजा कुंतलनगर, लॉयड जेनिटा डिसोजा अहमदाबाद, रोनाल्ड डी आल्मेडा आनी कुटुंब सस्तान, जेसन आनी वेनिसा मुंबय भुरग्यांचें देणें फावो जाल्ल्या पासून देवाक अर्गां दिवन. नवीन सिक्वेरा बँगलोर, प्रीतम आनी मेल्विना वाज सिडनी, फिलिप अंद्रादे कलमाडी, विन्स्टन प्रिया लोबो ब्रह्मावर, बेंजामिन ग्रेटा डिसोजा कोटेश्वर आनी एड्रियन डिसोजा कणजार. तशेंच वॉल्टर सल्डाना सस्तान बरी भलायकी मेळोवंक, रेमंड क्रास्ता कबळे बरी भलायकी मेळोवंक, रिचर्ड डिसोजा कोळालगिरी बरी भलायकी मेळोवंक, शेरा आनी राफायल डिसोजा कॅनडा बरी भलायकी मेळोवंक, रोशन आनी कुटुंब बॉम्बे, मर्विन सल्डाना शिरवां, पाऊल डी आल्मेडा आनी कुटुंब मुंबय, जॉन कुटिनो कोळालगिरी, फ्रेडरिक फर्नांडीस मुल्की, क्लेरिसिया लुविस मणिपाल बरें काम मेळोवंक, लिल्ली लुविस वालेन्सिया, ओलिंडा सिक्वेरा गुरपोर, मर्विन डिसोजा आनी कुटुंब बँगलोर, प्रज्वाल पिकाडो तोट्टाम हांच्या तेसावा पासत. तशेंच सेबेस्टियन हाच्या आत्मे खातीर मीस दिता रंजिता आनी केरळा, टैसन पिरेरा हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता रॉल्फी लोलिटा पिरेरा कलमाडी, झीटा लुविस हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता स्वालिन लुविस संताकट्टे, लॉरेन्स डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता अनिशा आनी एन्सन मतायस उद्यावर, मोंती आनी रोकी पिरेरा हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता डेझी डिसोजा संताकट्टे, फादर पीटर फर्नांडीस हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता लेनिटा मार्टिना लुविस मँगलोर, लुविस डी आल्मेडा हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता वायलेट डी आल्मेडा आनी कुटुंब मणिपाल, लिगोरी लोबो हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता जोयल लोबो आनी कुटुंब संताकट्टे, रिचर्ड पिंटो हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता लविना आनी रिशॉन पालदाने, पावस्तीन आनी जोसेफ डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता अनिता डिसोजा कोळालगिरी, फिलोमिना लोबो हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता प्रशांत लोबो किरें, अलेक्स लिल्ली मेंडोन्सा आनी फिलिप हेलेन मेंडोन्सा
तशेंच टायरन पिरेराच्या आत्म्या खातीर मेज दिता. नेवल ग्रेसी नेवल पिरेरा कालमाडी घरच्या आल्मावांक मेज दिता. ऑल्विन फुर्तादो आनी कुटुंब कालमाडी घरच्या आल्मावांक मेज दिता. मेल्विन कार्वालो आनी कुटुंब कालमाडी घरच्या आल्मावांक मेज दिता. क्रिस्टल रॉड्रिगस कटील. तुझे वेदी भोवती आमी आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्तीन उर्बे कलत्या कळसान मोणान बेटो अर्गा बलिता दिसवो आयसो तुवें समकां दिलो हरसूंक तुजी महाकार्यां उबान ही खास अर्गादीन सोडोणेक तुज्या मिनमेर नातेल्या मोका तुजे वेदी भोवती आमी आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्तीन उर्बेन कलत्या कळजान ओला बेटो अर्गा बलिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्यांचे जो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. बाबा मिरणो सोनवार असो दीस आज मोरये मायक समर्पण दिल्लो दीस. तिका समर्पण दिल्ल्या दिसा तिका समर्पण दिल्ल्या देवाळांत वेलंगणी मायाच्या ह्या तिका समर्पण दिल्ल्या देवाळांत हांगासर आमी आसा सोम्याचें अर्गां बलिदान भेटोवंक. मोरी माय आमकां जेजू सशीन वचोंक लागशिल्ली वाट तिचे मरीपांत आमी मागिल्लें सोमी खरेंच आमकां तो फावो करता. आयच्या दिसाय त्यात मोरये मायाचें भक्तीपण आदर तिच्या मेटांनी सोलोवन जेजूचे लागशिल्लें सीस जावंक आमी सांगता. जमतना आनी हांगा येताना आयच्या दिवस आमकां समजता की सांजू आमकां सांगता आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं आनी देवाच्या भुरग्यांचें एक लक्षण देवाचीं भुरगीं पातक करिनात. तांकां जोमी राखता. आमी देवाचीं भुरगीं पातकाच्या ताळण्यांत तेंते सतान पयस रावंक प्रयत्न करूंक आसा. आनी एक देवाच्या भुरग्यांचें लक्षण वांज्याच्या वाचपान आमी आयकता. हेरां बरें जाताना हेरां संतोश पावतना हेरां दादोश जाताना तांच्या दादोसपणाक हांवें आडखळ जायनाये. मोसरी जायनाये. बदलाम घालिनाये. तांचो संतोश हांवें उणें करिनाये. भोव अपुरब्याचें लिसांव आज आमकां स्नानीक जुवांव्याच्या वांजेलान शिकयता. तर असलें बरें चिंतप दवरणो देवाचें उतर चित दिवन आयकुया. देवाच्या उतराचो मावत आमी इल्लो नियाळ केलो. चित दिवन आयकूंक आसा. आमचें कान आमचें मोण आमचें तर सगळें इगर्जेंत आसूंक जाय. देवाच्या उतरांक आतां परगड करता मिसा वेळार तें आमकां बसुल्ल्यांक हांवें आयकचें हांवें ध्यान करीचें हांवें फळ काडीचें असल्या इराद्यान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयतीं जावया. खबरपटी आमच्या उतरांनी करण्यांनी चिंतनांनी चुकून पडल्या आमी दूख पावया. काकुळदार बापा लागचें बोक्साणें मागया आनी सांगाता मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध. ओ म्हजो अपराध. ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच हांवपा मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमीन. सोमया काकुळट कर. सोमया काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर.
सोमिया काकुक सोमिया काकुक प्रार्थुया कितें सगळीं त्या सावां घेवन आमी आयल्या कितें आमचें मागणें आसा कोणा खातीर आमी मागोंक आसा आमकां कितें जाय सगळें उडास हाडया सर्वेस पळा देवा भगवंत औंका मरये वेलांगणी मायेक आमी आज भक्तीन वंदिता आनी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तिच्या विनोणेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना सांत पावलून पयल्या पत्रांत बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप मोगाच्या न्हू आमी पातयेणीन देवाक लागीं सरूंक कारण इतलेंच देवाचे कुशेक ताळ पडटा ते कितें आमी ताचे लागीं मागूंक जाल्यार तो आमकां आयकता आनी आमी मागलें कितें तो आयकता म्हूण आमी जाणा जाल्यार येदोळ ताणें ताचे लागीं मागलें आमकां मेळटलें म्हूण खचीत जाता कोणी आपलो भाव पाताक करता ते पळयत जाल्यार आनी ते पाताक मारेकार न्हय जाल्यार ताचे पासत तो मागूं तोवर तसल्या पातकाक देव जिवीत दितलो मारेकार न्हय तसले पाताक करतल्या विशांत हे हांव सांगता मारेकार पाताक म्हणलें आसा आनी असले पाताक करतल्या खातीर आमी मागूंक जाय म्हूण हांव सांगिना हर एक वायट करणी पाताक पूण मारेकार न्हय तसले पाताकी आसा देवाचो भुरगो पाताक करिना म्हूण आमी जाणाव कित्याक देवाचो एकलोच जनीत पूत ताका राखता देवसार ताका हात सयत लायना सगळो संवसारच सैतानाचे पदवेकाल आसा तरी आमी देवाचे म्हूण आमी जाणाव देवाच्या पुतान संवसारी येवन खऱ्या देवाक वळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिला म्हूण आमी जाणाव आमी खऱ्या देवा सवें आसाव कित्याक देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता सवें आमी आसाव होच खरो देव होच सासनीक जिवीत भुरग्यानो कुरड्या देवा थावन पयस रावा देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया भक्तांचे सभेंत ताची हगडी गासया इस्राएल आपल्या रस्त्यार थंय उल्हासन सियोनांत आसतली आपल्या राजा थंय संतोष आपल्या लोकां थंय सोमी संतोष पावता नास खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करून वियोल विण्यार संगीत करून सर्वेस्पोर आपल्या लोकांतय संतोष पावता दुबळ्या धाकट्यांचें तो तारण करता आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता भक्त आपणाक लाभलेल्या सैता पासून संतोष पावूं
मांद्रेर न्हिदोन आसतनाय उल्हासाचे उद्गार ते सोडून आपल्या देवाची वाखाणी तांचे जिबेर आसो ताच्या सर्व भक्तांक हिस्स महिमा आणि ओडवी आपल्या लोकात सोमी संतोष पावता आपल्या लोकात सोमी संतोष पावता सकलम योबीरम यानी मिसस उद्गार आम्ही गायन करूया Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. काळोखांत येयल्ल्या लोकांक देखलो एक ओडू स्वार मरणाची सावळी पडुल्या गावांत जियेल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्व स्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू आनी ताचे सीस जुदेया प्रांत्याक आयले थंय तो तांचे सांगता थोडो काल रावून स्नान दितलो सालीम गांवांच्या लागसार येन्नोनांत जायते उदक आसल्यान जुवांवी येन्नोनांत स्नान दितलो लोक थंयसर येवन स्नान घेतलो जुवांक बंदेन घालच्या फुडें घडिल्ली संगती ही जुवांच्या थोड्या सिसां आनी एका जुदया मदें तर्क उठलें ते जुवां सरशीन येवन म्हणाले मेस्त्री योर्दान न्हय पलतडी तुजे सांगता आसलो पळय ताच्या विशयान तुवें साक्ष दिल्ली आतां तोच स्नान दिता आनी सक्कळी ताच्या सरशीन वेतात जुवांव तांकां जाप दिली देवान दिल्ल्या करीत कोणायची कितेंच मेळना हांव क्रिस्त न्हय पूण ताच्या फुडल्यान धडलोलो म्हूण हांवें तुमकां सांगल्ल्याक तुमींच साक्ष जाची वखल तो होरेत पूण सरशीन आसा तो देडो होरेत असो ताळो आयकोन वर्तो संतोश भोगता असलो भरपूर संतोश आतां म्हजो तो वाडत वचजे आनी हांव ल्हान ल्हान जायत येजय देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता मोगाळ भाव भयणीनो आमी नाटकाक गेले हांव नाटक स्टेजीर जावनसो पळयला नाटकाच्या स्टेजीर नाटक आराम जावच्या पयलें तो कर्टन काडटात ओडटात स्क्रीन काडटात आजकाल भोवशा रिमोटार तो काडूं जाता पयलें परत दोरी बांदून ओडची आसतली एकलो दोरी ओडटालो कर्टन देगी घेता चिंत्या दोरी बाडूंक येना जाल्यार थोड्यांनी वचून आतांत अशें ओडून हाडलो आसा स्टेज क्लियर केल्ली आसा दोरी ओडतेल्याची कर्टन ओडतेल्याचें काम कितें तो नाटक करूंक तो पडदो उक्तो करचो तो पडदो उक्तो करना तो एक्ट करता थंयसर तो करिना कोणाक एक्ट करूंक आसा की नाटक करूंक आसा की तांकां नाटक करून तो पडदो ओडचें काम ताचें तितलेंच तो थंय रावना तो ताचें तोंड दाखयना थोडो कोणी दाखयना तोंड कर्टनाच्या फाटल्यान रावन ते कर्टन ओडतात स्क्रीन ओडतात साल्वांसवाच्या चरित्रेच्या त्या नाटक म्हणल्यार स्टेजीर जेजू येवंक जाय आसलें सोडवण्याचें चरित्र आराम करूंक
आनी तो येवच्या पयलें ताची वळख कर नेमको ते स्क्रीन ओडूंक एकलो आयलो कोण तो स्नानीक जुवां. आनी आयच्या वांगड्यान आमी आयकलें जेजू स्नान दिताना कोणा विशयां स्नान जुवान वळख करून दिल्ली की लोक पूर ताचे जशें धांवता आनी जेजू स्नान जुवां जे शिष्य विचारता ताळे पूर थिंग गेले हाळे तुका कोणी नांत तुवें वळख करून दिल्ली तुवें ताची वळख करून दिली तो तूं स्नान दिता. आजकाल आमच्या गांवांत जाता त्या आंगडी बिजनेस चड जाल्यार ह्या आंगडी कोणी वचना जाल्यार पुरो थिंग गेल्यार कितें करचें. त्या पार्टीक चड जण गेले आनी ह्या पार्टीक कोणी येना जाल्यार कितें करचें. मोसोर म्हणलें संगत वावर करता आनी बदलाम पडटा नांव पाड जाता घुसफोट जाता गोंदळ जाता सगळें वायट करता. असल्या संवसारांत जियोवच्या आमकां स्नानी जुवां आज बरो अपुरब्याची देख दिता. स्नानी जुवांचे सीस भियेले आमकां कोणी येनात म्हणून तो व्हड जाता कोण ना म्हणून तो व्हड स्नानी जुवान कितें केलें ताणें पेटच्या उज्याक तेल घालूंक ना ताणें तेंच पालवण सोडलो तो उजो मोसरासो. स्नानी जुवां म्हणालो जेजू न्हू वाडत 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 वचजे आनी हांवें ल्हान जावन तेजे म्हजें काम इतलेंत ताची वळख करून दिवची. हाळे तो आयला ताची वळख करून दिली ताचे मिसां वता तो आराम करता. म्हाका संतोश म्हाका तृप्ती म्हजी धदोसकाय जाली. तो वाडत वचून दी. स्नानी जुवां कळीत आसलें ताचें स्थान खंय आसा की म्हणून ताचें लिमीट खंय गी म्हणून ताची परिधी खंय आसा की म्हणून. भवानी भयणी आमकां दिसपट्ट्या जिणेंत अशेंत घडटा. आमचें लिमीट खंय आसा कळना वेळार आमचें स्थान कितें म्हण कळनातल्या वेळार आमचें हक्क आनी आमचीं कर्तव्यां कितें कळीत नातल्या वेळार आनीकाच्या जाग्यार पांय दवरन घुसपोट गोंदळ आरंभ करूंक साध्य आसा. ह्या वरी मस्त बरी कुटुंबांदी जाता अशेंत मोसरा वरवीं रागा वरवीं बदलाम घालून ताचें नांव पाड कर ताचे तोंडा करी बसून कितें म्हणी अन्याय कर ताणें सकला वचचें हांवें वयर येजे असलें चिंतप आसता. स्नानी जुवां सगळ्या देख तो बरो जावं दी आसतेल्या सांगाता हांवें आसजे. कन्नडांत म्हणटात न्ही मोसराल्ली कल्लूड कूद म्हणून ताजें बरें केल्लें आनी वायट सोदून काडचें ताचें नांव पाड करचें म्हणून. म्हाका आनी तुका असलें स्नानी जुवां जातलें बरें मोन दी. हेरां आसतना हांवूय आसतां हेरां नासतना हांवूय नासतां. हेरां बरें करतना हांव संतोश पावतां. शेजारचीं बरीं जालीं जाल्यार म्हाकाय बरेंत न्ही. ताचो पूत धूव बरें करता जाल्यार म्हाकाय बरेंत न्ही. बरें करतना हांवूय बरो जाता सगळ्यांनी बरें जावं दी देवाक महिमा लाभूं दी. असल्या मानवभावान इरां बरीं जातना बरें उलोवंक बरें पळोवंक बरें चिंतूंक आनी बरें करूंक येवकरेस्त हांव तो जेजू आमकां बेसांव दिवं दी म्हण आमी मागया. संतोष आणि सूख बदल तुझ्या मासाकता गोवाचो वोंडो मनशा वावरान केल्लो स्वीकार कर म्हणतो परता बदल म्हूण तुजी पवित्र कुडीं सौम्या पवित्र कर आमकां ह्या वेळार मोड्या वायना संगी अर्पीत हांव बापा काळसां आमची आजोपूण दिता तुका कणबेसार आयदू मोग संतोष आनी सूख बदल तुझ्या मासारता कणबेसार आयदू मोग संतोष आनी सूख बदल तुझ्या मासारता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतून महिमेक आणि आमच्या पवित्रतेच्या आगावाक सर्वीस परतुमान देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताचे आवयसो भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमी तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावं निर्मे म्हणून नम्रतायेन मागता
आमच्या सुमया जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परापै उभारता सर्वेस्पळ आमच्या देवाक दिनवासुया देणू अशी आमी करूंक पावो सर्वेस्पळा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कैदो नितीसो आनी आमच्या फैद्याचो भगेवो नित्यांकार मरयेक वेलंगणी मायेक आमी नामाण करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता तुजी कीर्ती परगडता आपल्या अवकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाश तिने संवसारा फांकयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणतात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र बारासो सर्वेस पोतो सर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा कडस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यात धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेचपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पथकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बाबा तसो गट पगटुया तुझ्या कुर्सा आणि ओणर जीवन पोना भोर तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मातसो मेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता पराशक्य अक्य प्रितिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा जेराल्ड आयजाक आमच्या गवळी बाप आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमकांत वाडय पुनर्जुवानपणाचो बरवो सदोरण मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुलकार तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर
आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरिये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमेन आमेन. हेरांच्या बऱ्यापणान हेरांच्या वाडावळींत हेरांच्या जैतांत आमी संतोश पावूं बरें उलोवंक बरें करूंक कृपा मागून जितून शिकिल्लें मागणें आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस पडां सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्त काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाये स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या तुमी ससना. जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदम दुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटांत सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसूं. एकामेकांक आमी शांती पाठोवया. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूज कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूज कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ह्या शिळयेच्या जेवणा हाजीर आसची आमी सर्वां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका पावना पूण देव उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेसू तुका सयुच्या काळजा ओडत रेगान रागोण आसा. आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेसू तुका सयुच्या काळजा ओडत रेगान रागोण आसा. मुजेशी येता तो केदीस बोके सोना म्हाका सच मानता तो केदीस ताणें सोना. जेसू तुज्या पुत्रा प्रकार जीवच्या आशेता आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भू
Portrigar Rakonasa प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा भगेवन हांव कामरेचो वेलांगणी मायेचो उडास करून सर्गींचें जिवी दितेल्या जेवणान आमी वांटो घेतला. तेच अवकार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी घालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. वसोणे याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडका लेखन मुखार येवचे आनी आमच्या पाद्रा बतावन तुमची मानाची वात तुमी घेवची. एल स्टंड्रेगो एयाडी मँगलोर असो आज 50th बर्थडे. आनी आयचें दोनपराचें जेवण स्पॉन्सर केलां. तशेंच दुल्सिन डिसोजा बारपूर, डेनिस रॉड्रिगस आनी कुटुंब उपुरू, राहुल आनी सिबोनी डिसोजा कॅनडा. तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकणीचे माई तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकणीचे माई तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती हे भोव नितळी अवंकारी भोव भगवान त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावन ससन जावन तुका विसरून काडली. देव पुताक तूं गर्भे समोवच्या वेळी तुका बगल्या अदीक वर्ता आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उरपेन तोच आनंद परत्यान तुका दिवं वा तो आनीकय चड वाडोवंक हांव भोव सडत रेखता. हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतला. तुवें बसायला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुटीचेर पातयेवन आनी आमी मागलें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससयेच्या आदारार बांदून भोव कलतेपणी हांव तुजे लागीं परतता. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासून विनंती कर. देवाची भगवून खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळ्ळेशे कर. न्हय तर म्हाका ती गरज अशे उपकार मेळ्ळेशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुजे लागीं परतून मागता. ते सवा ह्या पर्यासात बरें काम मेळोवंक, पोटांतलो गुळो संपूर्ण गूण जावंक, जिवितांतले सर समस्या जावन सुटका मेळोवंक, भुरग्यांचें देणें फावो जावंक, गरजागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, बँकांत आसचें भांगार सोडोवचे खातीर, लाखांनी घराचें रीण बेगीन फारीक जावंक, झाडांनी बरीं फुलां जावंक, BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक, मोतीची पिडा गूण जावंक, पांय दूख गूण जावंक, बांदतेर बऱ्यान जावंक, कुटुंबाच्या सान्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, फावो तेजनीय संगाती फावो जावंक, UK मेकॅनिकल इंजिनियरींग काम मेळोवंक, हातीन धरिल्लें घराचें काम बऱ्यान जावंक, घरांत शांती आनी समाधान फावो जावंक, थायरॉयड पिडा गूण जावंक,
बेगीनच स्वंत घर फावो जावंक विजा फावो जावंक कान आयकूंक हायकोर्टांत आशिल्ली केस बेगीन इत्यार्थ जावंक 10वी PUC परीक्षांत बरें करून शिकोवंक मार्क्स मेळोवंक मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक सोरो सिगरेट सोडोवंक मोटाय उणी जावंक युट्रसांतलें सिस्ट गूण जावंक ऑपरेशन बऱ्यान जावंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक मणिपाल ICUंत व्हेंटिलेटराचेर आसच्या भावाक बरी भलायकी मेळोवंक पांय दूख गूण जावंक मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या त्या सवांक आमचीं त्या सवां आमी मेळोवया आनी वेलंकांनी सायबीन लागी आमी मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेंतले म्हाका आसची वर्ती पातयेंनी उसारूंक हांव खुशी वता तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कवीन काळजांत पेटयल्या सैमावर्ता मोगान आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परत करून मागतां हे म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरी कुरप्यान भरलेले सोमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसू भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरी कुरप्यान भरलेले सोमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसू भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरी कुरप्यान भरलेले सोमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसू भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार हे देवाच्या माई गे हे म्हजे प्रणाम गब्रिएल बडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोन तुज्या संगीच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोज्या ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी वता आनी संवसाराचे अंत पर्यंत ती परजळांत वाडून दीत म्हूण आत्रेता हे दुखेस तांच्या बुजावणी देवाचो पूत मनीस जातना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परत करून मागतां तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोडून दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर्व बरीं कामां जेजूच्या मोगान काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटिल्लें ह्या मोगा पसत हांव भोवतकतेपणी तुज्या लागीं परत करून मागतां आयकून म्हजी खातीर मागणी आनी जोडून दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोग तुजे थंय पावून दी सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया हे सोम्या कुडीच्या पिडेन कश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्यांक सवकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं काकुलदार सोम्या बावर्तांच्या बुजोणदारा तुजी मीतमेर नातलेल्या दयाळाय लागी आमी मागतां दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी रास करताय देव सशनाच्या सशनाक सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोबे आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमचें जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी रास करता सशनाच्या सशनाक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. Jesu Christ musora pod
potven to sobdha na aram na taka at pinto sasnak sasta Jesus Christ mosorat potven to sobdha na aram na taka anmiyeta to sasta sasta वेळा काळापूर्वी एकलोच तो राजा महिमेच्या सिंहासनाता राष्ट्रता सरसणार सरसत्तेवोन ताची पदवी आणि संसार सांभाळता राहितो मोसो राहितो वेळा काळापूर्वी एकलोच तो राजा महिमेच्या सिंहासना तावरास तो करता सरसणार ससक्तेवोन ताची पदवी आणि संसार सांभाळता राहितो मुसो राहितो दर्याच्या लारांचे सोलोंक तो सकता सर्व सत्यो सरपोटात जेसूच्या नावा दर्यांच्या लारांचे सोलोंक तो सकता सर सत्यो सरपोटात जेसू तुझ्या नावा वेळा काळापूर्वी एकलोच तो राजा महिमेच्या सिंहासना तावरास तो करता ससणार ससक्तिवोन ताची पदवी आणि संसार सांभाळता राहतो मुसो मोकाळ पुता सोवे अंक्वार मोरी आशीर्वाद निवाका जेसूच्या पवित्र काळसा आम्हा सर्वांक दे तुझे आशीर्वाद भलायकेचे माये धैर्य सुकरा तुम्ही सोमेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो भाग्यवंत सुजय गुरुवेन निवर आमकां आमची देवा आमच्या दुश्मनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.